Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. हर गांव तुका जेसु, महिमा तुका जेसु, गुलाब तुका जेसु, वंदन तुका जेसु, वैभव तुका जेसु, आराधना तुका जेसु, नमन तुका जेसु, प्रणाम तुका जेसु, वलिष्ठाव जय जय तुका जेसु, उत्साह तुका जेसु. परिस्थितीला जाऊन दे. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. हे संजेच्या वेळा, रातच्या वेळा समयांचो आम्ही त्या वेळार जागे रावन हे मागण्या करत असताना हर एकल्याक आमकां तूं आशिर्वादीत कर. हे सगळे वर्स तुवें आमकां सांबाळलाय, राखलाय, वायटा विघ्नांतल्या अनवरांतल्या पिडेशिडेंतले आनी सर वायटाच्या शक्तींतले आनी प्रत्येक जाण उचित मरणांतले आमकां राखलाय आनी सांबाळलाय. समयाच्या वेळार तेजो दैवीक शक्तीन तुवें आमकां भरलाय जेजू, आनी तुजे संगत रावूंक मागणें करूंक आमकां फावो केलां जेजू. सगळें वर्सभर बाबा हर एक इगर्ज्यो बंद असल्यार आनी कितें असल्यार आमकां सांगाता मेळून मागणें करूंक आमकां तुवें फावो केलां जेजू. ह्या वेळार जायतीं कुटुंबां सांगाता तुवें हाडल्याय जेजू. त्या वेळार तुजे दैवीक सकत आमी मागता ह्या वेळार जेजू. थँक्यू फादर, थँक्यू जीसस, थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू लॉर्ड. प्रेज यू लॉर्ड, ग्लोरीफाय मायटी गॉड. हालेलुया, 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 हालेलुया. थँक्यू जीसस, थँक्यू फादर, थँक्यू जीसस, थँक्यू लॉर्ड. प्रेज यू लॉर्ड, ग्लोरीफाय मायटी गॉड. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तुमकां सगळ्यांक देव बरी सांज मागता आनी प्रत्येक जावन आमी परत सांगता मेळ्ळ्या ह्या वर्साचो अकरेचो दीस, अकरेच्यो घडयो, अकरेचीं वरां आमी सांगता मेळोन मागण्या करता आसतना ह्या वर्सा आमकां फावो केल्या सर उपकारा खातीर देवाक आमी अर्घ दिता आसतना आनी मुखेल वरस आमी सगळे बरवसाचें आमकां अत्रेगाचें वरस आमच्या खातीर आमी मागता. तर आमी सगळे मेळोन ह्या संजेच्या मागण्याक आमी सांगता मेळ्ळ्या आसतना तुमकां समेस्तांक वर्थ मोगान हांव स्वागत करता. हॉली स्पिरीट इंटरसेसरी टिमाच्या सोर सन्यांच्या तर्फेन तुमकां आमी स्वागत मागता. तर आतां आमी हे मागणे आराम करया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता ती संवसारांत आसा. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणीन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवारा. आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले तुमची जे संगता स्त्रियांचेर तूं सदैव आनी सदैव कॉल जगशेंचो भगवंती मरिये देवाची माफिया खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तसाच आनी सदां सुरत. आमेन. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. देवाचे उतार अशें सांगता आमकां किर्तनाचो ग्रंथ 40 आनी 5 अध्याय वाक्य पयले तावन म्हजें काळीज मधुर उतरांनी भरून वमतता. रायांच्या मानाक हांव एक गीत गायतां. चतुर लेखकाच्या लिखणे सारखी जाल्या म्हजी जीब. मनशा मध्ये तूं जावन आसा चड सुंदर, तुज्या वंठांतल्यान गळटा सबाय, कित्याक तुजेर आसा देवाचो आशिर्वाद सदांकाळ. देवान आमचेर घाल्ले ते आशिर्वाद, देवान घाल्ले ते दावीद रायाचेर आशिर्वाद, ते आशिर्वाद आमचेर ताणें घाला. देखून आज आमच्या सगळे हे वर्स देवान आमकां फावो केल्या खातीर, तसो मोग आमकां दिल्ल्या खातीर, त्याच्या मोगांत आमकां दवरल्या खातीर आनी सर तुमकां गोत आसा. हर एकल्या तुमच्या जिवितांत कितले बऱ्या कश्ट आयल्यार ते सगळे कश्ट फुड करूंक तुमकां आदार दिल्लो देव जावन आसा. तुमच्या कश्टांत, निराशपणांत, सलवणेंत, हर एक तुमच्या दुखांत, कश्टांत देव तुमचे सांगता आसुल्लो. ताणें बिलकुल म्हाका आनी तुमकां सांडून घालूं ना. कितलेय कश्ट येवं दी, कितें अनवरान, कितलेय दूख येवं दी, पूण देव आमचे सांगता आसुल्लो. आनी ह्या वेळार त्या देवाक आमी अर्घां दिवया, ताची आमी स्तुती करया, ताका आमी अर्घां दिया. 2020 वर्सा 2020 आमी उगडा आसा काडटा आसतना थोड्यो दुखाच्यो गजाली आसात, थोड्यो संतोशाच्यो आसात, पूण जायत्यो कश्टांच्योय आसात, थोड्यो निराशपणाच्यो आसात, थोड्यो आमच्यो सलवणीच्यो आसात. सगळे मतीन धरून त्या देवाक आमी स्तुती करया. कित्याक हर एका घडये म्हणले बरें देव आमचे सांगत आसुल्लो आनी आमचे सांगत तो वावुरला आनी आमकां जाय जाल्लें सक्कर ताणें ह्या 2020 धया केला देवान. देखून जायत्या जाणांचो दुखांत आमकां सांगात मेळ्ळा, जायत्या निराशपणांत आमकां दुसऱ्यांचो सांगात मेळ्ळा, जायत्या दुसऱ्यांची मागणी आमकां मेळ्ळ्यात, जायतो आमकां मागण्यांचो आधार मेळ्ळा. हे सगळें मतीन धरून त्या देवाक आमी स्तुती करया, देवाक आमी अर्घां दिवया. कित्याक तो मात्र पयलें आसुल्लो, आतां आसा आनी मुखार आसतलो. देखून अल्फा आनी ओमेगा, आरंभ आनी अंत जावन आसा. देखून हे मनांत धरया आमी त्या सदांच आमच्या सांगत आशिल्ल्या देवाक ह्या वेळार स्तुती करया, देवाक अर्घां दिया, देवाची आमी महिमा वाखानया. सगळीं संतोषान Praise you, Jesus. Worship you, Lord. Thank you, Jesus.
ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ 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 ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ 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 ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೇ ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೇ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ 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 Thank you, Lord Jesus. Worship you, Lord Jesus. Rakhababa, Karabala, Rakhababa, Shandaka. Lord Jesus, I worship you, Lord. Stotra Esme, Rakhababa, Rakhababa, praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಕಡಲನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾದಿಯ ಮಾಡಿದೆ ಕಡಲನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾದಿಯ ಮಾಡಿದೆ ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬಾ ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬಾ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು
ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 worship you Lord Jesus thank you Lord अर्गान को सोनिया अर्गान को सगळी आम्ही हरसी आहे Thank you Jesus thank you Lord thank you for your wonderful gifts Lord Jesus thank you Jesus thank you Jesus Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. देवम का सगळ्यांग विशेष तरण अभिषेक देते असा हर एकल्या मी ते अभिषेक रिसीव करूया कित्याक देवाचे उतर सांगता आत्म्या म्हणजे सर्वेस्पराची स्तुती कर सर्वेस्पर म्हणजे देवा कितलो वर्थ तू महिमा आणि वैभवान तू नेसलाय देखून ताची शकत ताची देणी ताची फळां त्या पवित्र आत्म्याच्या सत्यान भरच्या खातीर मागा या वेळार बाबा शांतार करबा विशेष तरण देव आमकां आशिर्वादीत करता आमकां विशेष तरण ताच्या कृपेन भरते आसा आमी उडास करया मगच्या भवानी बहिणी 2020 वर्सा हे वर्स सगळें आमकां कशें देवान आमकां राखलां आनी सांबाळ्ळां म्हणून देवाची महिमा कितली आमच्या जिवितांत घडल्या कितले अजापणे अद्भुत आमी पळयल्यात जावंक पुरो थोडी कोडू गडितांय आमच्या जिवितांत घडल्यान जावंक पुरो पूण ताच्या की वर्तें देवान आमचे ते ताणें दाखयलेली ती कृपा आमचे ते दाखयलेले ते महिमा ताची आमचे ते दाखयलेले त्याचो मोग कितलो विशेष जावन आसा पळया मगच्या भवानी बहिणी कितलोसो लोक हे वर्साच्या अखेर मुसर जायते जण राखून आसले कितें जाता पूण आमी सगळे जेजू सांगत आसले वरवीं देवा सांगत आसले वरी सदां नीत म्हणले वरी मागण्यांत आसले वरी ताका प्रेज एंड वर्शिप कर ताची स्तुती कर ताका अर्गां दिवन आमी सांगत आसले वरवीं देवा आमचे सांगत आसलो म्हणून आमकां अनुभव जाला खंडीत जावन तुमकां हर एकल्यांक अनुभव जाला आसतलो आमकां तो अनुभव जाला आनी तुमकांय जाला खंडीत जावन देखून देव आमचे सांगत आसा देव आमकां केदेंच सांडून घालिना म्हणलो हो भरवोसो भावार्थ आनी मुखल्या वर्साय आमी दवरन त्या देवाची आमी स्तुती करया देवाक आमी अर्गां दिवया ताणें विशेष तरेन आमचे दाखयल्ल्या कृपे खातीर ताणें आमचेर वतल्या सौर बेसामा खातीर आमच्या जिवितांत ताणें केल्ल्या अद्भुता खातीर विशेष कृपा आनी महिमा आमकां दिल्ल्या खातीर आनी विशेष तरेन आमकां सर अवघडांतल्या अनवरांतले पिडेशिदेंतले ह्या वर्सा आमकां राखून व्हेल्या खातीर वायट सवयांतले वायट सक्तीच्या हातांतले दुश्टकायच्या पदवेंतले माटमंत्रां प्रतिस्परां नाडीकडेच्या सक्त्यांतले देवान आमकां राखल्या खातीर ताच्या पुता मारिफात आमची सोडवण केल्ल्या खातीर पवित्र आत्म्याची मजत ताणें विशेष तरेन दिल्ल्या खातीर आमी ताका काळजांत अर्गां दिता कित्याक देवाचें उतर सांगता तो जावन आसा महिमेचो राय तो जावन आसा महिमेचो राजा ताका सोडल्या दुसरो कोणूच ताची महिमा घेवंक शकना संवसारी पाताळी आनी सर्गीच्या राजांत सयत कोणूच ताची महिमा घेवंक शकना ताची महिमा कोणें उणें करूंक जायना कित्याक तो महिमेचो देव कित्याक महिमेचो आमच्या जिवितांत अजापणे अद्भुतां कर आमकां सुटका दिल्लो देव तो हे सगळे वर्स आमकां सुटकेचे वर्स जाल्ले आमकां विशेष तरेन जायत्या लोकांच्या कश्टांत जावन आमकां स्पंदन करूंक लोकांच्या गरजांनी पावोवंक लोकांच्या हर एका पिडेन्स आनी तांच्या सांगात
खाता रावोंक तांच्या खाना वरवीं तांच्या जिवितांत तांकां दिवंक आनी हर एक तांची दुखां पुसूंक देवान आज म्हाका आनी तुका ह्या वर्सा उपयोग केल्ले उडास दवरया. आमी नाफावो जाल्यार देवान आमकां उपयोग केला. देवान हर एका घडीतांनी आमकां देवाक अर्गां दिवचें केलां. देखून आज आमी अर्गां दिवया, ताची स्तुती करया. तो कितें जावन आसा, महिमेचो राय जावन आसा, महिमेचो राजा जावन आसा, महिमेन तो नेसला. त्या महिमेक आमी अर्गां दिवया. राखा बाबा संदर्भ कारवार ಮಹಿಮೆಯು ದೇವರಿಗೆ, ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು, ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡುವ, ಕಡೆಯ ನೀಡುವ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. ಮಹಿಮೆಯು ದೇವರಿಗೆ, ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು, ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡುವ, ಬಿಡುಗಡೆಯ ನೀಡುವ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡೋಣ, ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡೋಣ, ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನು. ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು, ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ. ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು, ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ. ಮಹಿಮೆಯು ದೇವರಿಗೆ, ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು, ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡುವ, ಬಿಡುಗಡೆಯ ನೀಡುವ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡೋಣ, ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡೋಣ, ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನು. ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು, ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ. ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು, सर्व महिमेयु कर्तनिगे. सगळ्या वाईट हातांनी आम घराकला हर एक आमचे घाईत आनी गुण केल्यात सगळे आमकां त्याच्या मोगाच्या भुरग्यांक आमकां ताणें राखला आनी सांबाळला. आमी कितली ताची मोगाची म्हणून आमकां कळटा. आमकां राखलेले हर एक वाटेन ताणें राखलेले आमी चिंतूंक गेल्यार तो आमचो कितलो मोग करता. तो आमचो कितलो आमचो आनीकी सर त्याच्या महिमेंत आमकां वांटली करता. तो आमकां तसो प्रत्येक सण तसो अनुभव करूंक आमकां दिता. तेच्या सांगता जिवंक आमकां आदार दिता आनी ताच्या सांगता आसतना आमकां कसलेंच भंय ना भिरांत ना. कितले भिरांते लोक जियेले रे. आमी धैर्यान हे वर्स सगळें सोम्या सांगता काडलां. आमी हर एकल्यानी आमी धैर्यान आमी रावल्या वरवीं आमकां कितेंच खंयचेच वायटाचें सत्य आमकां आपडूंक सोकोंक ना. कित्याक आमी जैते वंत जाल्या कित्याक सोमी सांगता आमचे सांगता आसल्या वरवीं देवान आमकां जैते वंत केलां. देखून देवाचे आमी अर्गां दिवया आनी ताची सुटका आमी मानून खाण घेवया. ताची स्तुती आमी करया. रखा बाबा ಬಿಡಿಸಿದರು ನನ್ನ ಕೇಡಿನಿಂದ ವಾಸಿ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನಯ ಕಾಯಿಲೆಯ. ಬಿಡಿಸಿದರು ನನ್ನ ಕೇಡಿನಿಂದ ವಾಸಿ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನಯ ಕಾಯಿಲೆಯ. ಮುದ್ದು ಕಂದ ಎಂದನ್ನೇ ಕರೆದು ಮುದ್ದಾಗಿ ಮುತ್ತಿಟ್ಟರೆ ನಗೆ. ಮುದ್ದು ಕಂದ ಎಂದೆನ್ನ ಕರೆದು ಮುದ್ದಾಗಿ ಮುತ್ತಿಟ್ಟರೆ ನಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡೋಣ ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡೋಣ ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನು. ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ. ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ. ಮಹಿಮೆಯು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು. ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡುವ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನೀಡುವ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು. ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡುವ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನೀಡುವ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. ನೀಡಿದೆ ನನಗೆ ಹೊಸ ಜೀವ ಮಾಡಿದೆ ಹೊಸ ಅಭಿಷೇಕ. ನೀಡಿದೆ ನನಗೆ ಹೊಸ ಜೀವ ಮಾಡಿದೆ ಹೊಸ ಅಭಿಷೇಕ.
ಬಂಧನದಿಂದೆನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ತುಂಬಿದೆ ನನಗೆ ಹೊಸ ಹರುಷ. ಬಂಧನದಿಂದೆನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ತುಂಬಿದೆ ನನಗೆ ಹೊಸ ಹರುಷ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡೋಣ ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡೋಣ ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನು. ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ. ಆಮೆನ್. ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡೋಣ ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡೋಣ ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನು. ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ. ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ. ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು. ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡುವ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನೀಡುವ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು. ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡುವ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನೀಡುವ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡೋಣ ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನು. 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 ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ. 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 Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you for this wonderful year that you have given us. ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ. ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು सर्व महिमेयु कर्तनिगे स्किन एलर्जी असल्याक जसो गुण करते असा जी कोणाक स्किन एलर्जी असा ह्या वेळार क्लेम करा मागा ह्या वेळार क्लेम करा मागा आणि स्किन एलर्जी हर एक रीतीची स्किन एलर्जी जसो गुण करते असा आपडते असा ह्या वेळार स्किन एलर्जी सगळी प्रत्येक जावन माथ्यार केदाळे डॅन्ड्रफ जावचे आणि स्किन उटकल म्हणजे ते सगळे कात उकलचे असले आणि ताचे वरवीं मस्त गॅस धरचे असल्या एका व्यक्तीक जसो गुण करते असा माथ्याची एलर्जी गुण करते असा कुडीचे स्किन एलर्जी सगळी जसो गुण करते असा जी कोणाक असा ह्या वेळार मागा ह्या वेळार क्लेम करा आणि मागा तुमकां सर्व रीतीची सुटका ह्या वेळार ह्या राती मागण्याची रात नाईट विजिलांत देवान करचे ते अजाप आनी अद्भुत हेरांच्या मागण्यान हेरांच्या घडये हर वेळार ते घडना कित्याक म्हळ्यार विशेष तरान तुमी जागरण रावोन हें करचें काम आसा पळय तुमी देवाक आराधन करचें तुजी स्तुती करची देवाक स्तुती करची देव विशेष तरान तुका राखता आनी सांबाळटा आनी आशिर्वादीत करता ह्या वेळार विशेष तरान आमी मागता आसतना हे प्रत्येक जावन एकल्याक राईट हँड म्हळ्यार दावो हात उजवो प्रत्येक जावन भुज आसा पळय ते सत्य कठीण दूख आसा
वयर सकयल वचना. एक बुज कठीण दूख आसा. असल्या एका दुखींत असलेल्या एका व्यक्तीक जेजू आपडते आसा. बुजाचे दूख, उजवो हात बुज दूख असलेली जेजू आपडते आसा. कोणाक असल्या ह्या वेळार क्लेम करा आनी मागा. ह्या वेळार जेजू तुमकां विशेष तरान सुटका दिते आसा. ह्या वेळार राखा बाबा शंदर जीजस थँक यू लॉर्ड. गिफ्ट ऑफ टंग्स असल्यार यूज करा आनी मागा. ह्या वेळार रखा बाबा शंदर खरगला रिका जीजस थँक यू लॉर्ड प्रेज लॉर्ड ग्लोरीफाय माइटी गॉड वर्शिप लॉर्ड जीजस बाबा शंदर वर करबला रखा बाबा जीजस बाबा शंदर रखा बाबा शंदर जीजस रखा बाबा ನಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವತ ಉನ್ನತ ಆತ ನಾಮವೇ ಯೇಸು ನಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವತ ಉನ್ನತ ಆತ ನಾಮವೇ ಯೇಸು ನಾನು ಜಯಶಾಲಿ ಜಯಶಾಲಿಗಿಂತ ಜಯಶಾಲಿ ದೇವರ ಮಗನು ನಾ ಅಭಿಷಕ್ತನು ನಾ ನಾನು ಜಯಶಾಲಿ ಜಯಶಾಲಿಗಿಂತ ಜಯಶಾಲಿ ದೇವರ ಮಗನು ನಾ ಅಭಿಷಕ್ತನು ನಾ ನಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸು. Yes Lord, we call out your name. ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. Let's all call out the name of Jesus. ನನ್ನಲ್ಲಿರುವತ ಉನ್ನತ ಆತ ನಾಮವೇ ಯೇಸು ಯೇಸು ನಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವತ ಉನ್ನತ ಆತ ನಾಮವೇ ಯೇಸು ನಾನು ಜಯಶಾಲಿ ಜಯಶಾಲಿಗಿಂತ ಜಯಶಾಲಿ ದೇವರ ಮಗನು ನಾ ಅಭಿಷಕ್ತನು ನಾ ನಾನು ಜಯಶಾಲಿ ಜಯಶಾಲಿಗಿಂತ ಜಯಶಾಲಿ ದೇವರ ಮಗನು ನಾ ಅಭಿಷಕ್ತನು ನಾ ಸಂತೋಷಿಸುವೆ ಸಂತೋಷಿಸುವೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸುವೆ 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 ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸುವೆ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವತ ಉನ್ನತ ಆತ ನಾಮವೇ ಯೇಸು ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವತ ಉನ್ನತ ಆತ ನಾಮವೇ ಯೇಸು ಸ್ತುತಿಸುವೆ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವತ ಉನ್ನತ ನಾಮವೇ ಯೇಸು ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವತ ಉನ್ನತ ಆತ ನಾಮವೇ ಯೇಸು ನಾನು ಜಯಶಾಲಿ ಜಯಶಾಲಿಗಿಂತ ಜಯಶಾಲಿ ದೇವರ ಮಗನು ನಾ ಅಭಿಷಕ್ತನು ನಾ ನಾನು ಜಯಶಾಲಿ ಜಯಶಾಲಿಗಿಂತ ಜಯಶಾಲಿ ದೇವರ ಮಗನು ನಾ ಅಭಿಷಕ್ತನು ನಾ ನಾನು ಜಯಶಾಲಿ ಜಯಶಾಲಿಗಿಂತ ಜಯಶಾಲಿ ದೇವರ ಮಗನು ನಾ ಅಭಿಷಕ್ತನು ನಾ ನಾನು
ಜಯಶಾಲಿ ಜಯಶಾಲಿಗಿಂತ ಜಯಶಾಲಿ ದೇವರ ಮಗನು ನಾ ಅಭಿಷಕ್ತನು ನಾ ಸಂತೋಷಿಸುವೆ ಸಂತೋಷಿಸುವೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸುವೆ 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 ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸುವೆ Isaiah 54 verse 17 सांगता Isaiah 54 verse 17 तुझे विरोध वापरून केले कंचे सातेर सुपळ जावचे ना तुका गुन्हेगार करता ते एक जीव हांव फडकीर म्हणून रुजू करतलो कित्याक हांव तुका सांबाळतलो म्हज्या उजव्या हातांत हांव तुका सांबाळतलो म्हणून देखून खंडीत जावन आमचे विरोध कितले पुरा हातेरां यूज केल्ली जावयेत ह्या वर्सा सैतानान पूण एकच एक हातेर ताचे सुपळ जावना कित्याक देव आमचे संगत आसलो देव आमच्या संगत रावल्लो आनी देवान आमकां राखला आनी सांबाळला ताच्या पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन ताच्या आंज बुडीवांक धाडून आमकां ताणें राखून व्हेला आनी सांबाळला देखून खंडीत जावन आमी गावयेत आमचे विरोध उपयोग केल्ले हर एक हातेर आज बैल जाला निर्पोळ जाला देवान आमकां जैत दिला ह्या वर्सा 2020 आमकां जैत बंद केला देवान देखून देवाची स्तुती करूया देवाक आमी अर्घ दिवया ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಿಸಿದ ಯಾವ ಆಯುಧವು ಜಯಿಸದು ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಾತ ಉನ್ನತ ಆತ ನಾಮವೇ ಯೇಸು ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಬ್ರಕಬಬ ಶದರ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಿಸಿದ ಯಾವ ಆಯುಧವು ಜಯಿಸದು ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಾತ ಉನ್ನತ ಆತ ನಾಮವೇ ಯೇಸು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಿಸಿದ ಯಾವ ಆಯುಧವು ಜಯಿಸದು ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಾತ ಉನ್ನತ ಆತ ನಾಮವೇ ಯೇಸು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಿಸಿದ ಯಾವ ಆಯುಧವು ಜಯಿಸದು ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಾತ ಉನ್ನತ ಆತ ನಾಮವೇ ಯೇಸು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಿಸಿದ ಯಾವ ಆಯುಧವು ಜಯಿಸದು ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಾತ ಉನ್ನತ ಆತ ನಾಮವೇ ಯೇಸು ನಾನು ಜಯಶಾಲಿ ಜಯಶಾಲಿಗಿಂತ ಜಯಶಾಲಿ ದೇವರ ಮಗನು ನಾ ಅಭಿಷಕ್ತನು ನಾ ನಾನು ಜಯಶಾಲಿ ಜಯಶಾಲಿಗಿಂತ ಜಯಶಾಲಿ ದೇವರ ಮಗನು ನಾ ಅಭಿಷಕ್ತನು ನಾ ನಾನು ಜಯಶಾಲಿ ಜಯಶಾಲಿಗಿಂತ ಜಯಶಾಲಿ ದೇವರ ಮಗನು ನಾ ಅಭಿಷಕ್ತನು ನಾ ಸಂತೋಷಿಸುವೆ ಸಂತೋಷಿಸುವೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸುವೆ 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 ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸುವೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ನಾನು ಜಯಶಾಲಿ ಜಯಶಾಲಿಗಿಂತ ಜಯಶಾಲಿ ದೇವರ ಮಗನು ನಾ ಅಭಿಷಕ್ತನು ನಾ ನಾನು ಜಯಶಾಲಿ ಶಾಲ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಜಯಶಾಲಿಗಿಂತ ಜಯಶಾಲಿ ದೇವರ ಮಗನು ನಾ ಅಭಿಷಕ್ತನು ನಾ ಆರಾಧನೆ Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
एकले पांय आकासलेलो गायी जेजू गुण करत्याचा पांय आकासलेलो गायी मस्त त्या पदान गुण जायनतलो पांय असो गायी जेजू गुण करते आसा आपडते आसा ह्या वेळार माग कोणाके पांयांक गायी असल्यार ह्या वेळार संपूर्ण तरा गुण संवच्या बरी जेजू आशीर्वादीत करता हुरा रका बाबा शंदर बरे जेजा कानाचे प्रॉब्लेम असले एका भावाक जेजू गुण करते आसा कानाचे प्रॉब्लेम असल्या एका भावाक गुण करते आसा ह्या वेळार राखा बाबा शदरबा खरबाला जिजा थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड सायनस प्रॉब्लेम कस्तोच्या एका व्यक्तीक जेजू गुण करते सायनसाचे प्रॉब्लेम असल्या ते दाळे सेल जावचे अलर्जी बरी जावची आणि सदां लंग्स इन्फेक्शन जावचे असल्या एका पिडेन कस्तोच्या सायनस प्रॉब्लेम असल्या एका व्यक्तीक जेजू गुण करते आसा ह्या वेळार राखा बाबा शंदरबा प्रॉब्लेम असा मेसेज करा आता तो आम्ही तुमच्या खातीर मागतले खंयच्याय रितीचे तुमकां समस्या जाला ह्या वेळार तुम्ही मेसेज घाला आमी तुमच्या खातीर विशेष तर मागता कित्याक विशेष तरेन उच्छा बरी अभिषेक देवन आसा उच्छा बरी अभिषेक हांगा एनॉयंटिंग आसा देखून खंडे जावन तुम्ही तुमचे कितें प्रॉब्लेम आसा ह्या वेळार तुम्ही मेसेज करा आमी तुमच्या खातीर मागताना हर एक शक्ती ह्या वेळार तुमचे तान पळ घेता राखा बाबा शंदर बरी जिजा थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड एकल्याच्या घरांत राती न्हिदतना आवाज जाता केदाळे आवाज जाता असल्या घरांत आवाज असलो जेजू ह्या वेळार स्टॉप करता ते वाईटाचे सकत त्या घरांत भायर दवडायता जेजू ह्या वेळार राखा बाबा शंदर बरे करबाला हिरे बाबा शंदर जिजा थँक्यू बाबा शंदर जिजा थँक्यू लॉर्ड वर्शिप यू लॉर्ड जिजा बाखा बाबा शंदर बरे करबाला रकाला जिजा समिया जेजू क्लारिन पाव्याच्या सगळे आई प्रॉब्लेम समिया जेजू खंयच्या रिते इन्फेक्शन जेजू तुझ्या नावाने मी ब्रेक करता मी बाइंड करता या वेळार लेट द हीलिंग फ्लो upon her right now in the name of Jesus. The eyesight will be healed right now in the name of Jesus. Eyesight will be healed right now in the name of Jesus. Receive the healing right now. Receive the healing right now in the name of Jesus Christ. Rakababa Shandar Karabala Jesus. Rakababa Shandar Karabala Rakababa Shandar Karabala Jesus. Hallelujah. Rakababa एकल्या पोटान गेल्ले वोकात जेजू त्याची सकत तो मोड नोडयता पटान घाल्ले मस्त त्या वातावरण पटान कोणाक वकात घाल्ले आसा आनी हाचे मस्त दुबाव आसा ह्या व्यक्तीक ह्या वेळार त्या पटान कितें समस्या आसात इंटेस्टायनान कितें आसा ते सगळे समस्या क्लियर करता जेजू सुटका दिते आसा ह्या वेळार रुखा बाबा शंदर बरे करबाला रका बाबा शंदर बरे जीसस थँक्यू लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड ग्लोरी माइटी अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट रका बाबा शंदर बरे करबाला रकोल बुरा जीसस माइटी अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट बाबा शंदर जीसस थँक्यू लॉर्ड बाबा शंदर मानसिक तरान वत्तड आसल्या मानसिक तरान कस्तोच्या एका बायलेक जेजू गुण करते आसा ह्या वेळार प्रत्येक जावन मानसिक वत्तड आसा मानसिक तरान कस्त जाता असल्या एका बहिणीक जेजू गुण करते आसा जी कोण आसा त्या मानसिक वत्तड आसा तुम्ही क्लेम कर मागा ह्या वेळार जेजू आपडते ह्या वेळार रखा बाबा शंदर बरे करबाला रका जीसस थँक्यू लॉर्ड रख बाबा शंदर बरे करबाला जीसस बाबा शंदर जीसस क्लार बोले जीसस स्वीडन डिसोजा या बहिणी प्रत्येक जाऊन हर एक गॅस्ट्रिक प्रॉब्लेम इंस्टेशन प्रॉब्लेम जेजू तुझ्या पवित्र नावाने आम्ही बाइंड करता ब्रेक करता या वेळा एव्हरी पॉवर ऑफ द डार्कनेस एव्हरी सिकनेस इन इंटेस्टाइन द गॅस्ट्रिक प्रॉब्लेम यू डिफीट अँड डिस्कनेक्टेड राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट रखा बाबा शंदर बरे दैट रिसीव द हीलिंग यात्वाले जेजू गुण करते आपड जेजू या व्यक्ती रखा बाबा रिसीव कर या वेळा जेजूच्या पवित्र अमलिक रक्तान जेजू गायावर तो गुण झालाय आपड त्या वेळा जेजू तुका रखा बाबा शंदर बरे खरबाला जीसस थँक्यू लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड ग्लोरी रखा बाबा शंदर बरे खरबाला जीसस रखा बाबा शदर जीसस लखर जीसस आम्ही प्रत्येक जण मागता वेळा फेल्सी डिसोजा तुझ्या खातीर आम्ही विशेष तरेन मागता हर एक कान गेले किमोचे हर एक पावर आम्ही ब्रेक करून उडयता कितें साइड इफेक्ट जायनातले बरी कितें तुका प्रॉब्लेम जायनातले तुझ्या कुडीक जेच्या पवित्र अमलिक रगत तुझ्यार आम्ही कान घेता वेळा हर एक वाईटाचे सत्य हर एक त्या स्पिडेचे समस्या त्या वेळा तुझ्या तान पयस सोदी इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट वी बाइंड एंड नलिफाय दैट पावर राइट फ्रॉम द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट रखा बाबा nothing to affect her in the name of Jesus. Baba Shadar, every chemotherapy will be changed as per the
blood of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ. Rokha baba shandarba kharbala rakal. Jesus, 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 Jesus. Shababa shandarba rakal. Rokha baba shandarba Jesus, 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 Jesus. Shababa shandarba baba rakha baba shandarba. Tension असल्या दीपक डिसोजा यावेळेला जेजू तुझ्या पवित्र नावाने मी जेजू तुझ्या पवित्र नावाने त्याच्या खातीर मागता एवढं हर एक वाईटाच्या शक्ती ताका तुटून वचून दी तुटून पडून दी हर एक टेन्शन आणि वरीज किती असा जेजू तुझ्या नावान हे किती एन्झायटी असा सगळी तुझ्या नावाने मी ब्रेक करता बाइंड करता लेट्स रिसीव द हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट रोक बाबा शंदर करम जीजा 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 रोक बाबा शंदर करबला रखला वरद गज शब बाबा शंदर करबला रोक बाबा बाबा शंदर जीजा 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 बाबा बाबा सर शदर कर बाबा शदर 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 कर रक बाबा शंदर जीजा 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 थैंक यू लॉर्ड 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 रोक बाबा शंदर जीजा 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 एवरी त्या गँग्रीन सगळे आवळा गुण जाता म्हणून मेसेज दिले आता रिसीव करा ते रिसीव करा द्या किती असा गँग्रीनाच्या विषयात कडे मेसेज कला या गँग्रीना ओढलूच मेसेज असले ते घाई गुण करता म्हणून यावेळा रिसीव करा ते गँग्रीन हर एक जेजू तुझ्या ताम खान उडयता बहिणी यावेळा आफड जेजू यावेळा सुडका दी यावेळा रक बाबा शंदर बरे खरबला रका गुरे दग दग शंदर दग 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 माइटी अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट रका बाबा शंदर जीजा 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 बाबा शंदर बरे खरबला रकाला गुरे दग बाबा शंदर गांठीचे प्रॉब्लेम असले सगळे संद संद गांठी गांठी पुरा दुःख असलेले एका एका बहिणीचे सगळे गांठीची दुःखाची पीडा सगळी गुण करते असा या बाबा गुण करते असा यावेळा जेजू कोणाच्या असा क्लेम करा माग यावेळा रख बाबा शंदर खरबला रकाला जीजा थँक यू लॉर्ड 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 रख बाबा शंदर जीजा 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 रख बाबा शंदर हालेलुया 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 सगळे अभिषेका खातीर यावेळा मागा विशेष तऱ्हेन देवाची काकुळदानी कृपा तुमचे थंय देवणच्या खातीर मागा तुम्ही असले कडे तुमच्या घर देवाच्या खुरपेन भरून दी यावेळा विशेष तऱ्हेन पवित्र आत्म्याची सकत वाळती असा ती तुमची घर भरून दी आज घर सगळं नितळ जाऊ दे पवित्र जाऊ दे जेजूच्या पवित्र अमलिक रक्ताच्या सत्तेन आणि पवित्र आत्म्याच्या उछान सगळं घर नितळ जाऊ दे बसपो दे आणि सगळी कुटुंब तुमच्या बरे जाऊ दे तुमचे भुरगे बाळा बरी जाऊ दे हर एक कोण भुरगी मागण्यात नात जेजूच्या पवित्र नावाने मी मागतो हर एक भुरगी मागण्यात फाटी येऊन दी इन द नेम ऑफ जीसस रख बाबा शंदर बरे खरबला रख बाबा शंदर गुर बाबा शिरा रख बाबा शंदर बरे खरबला रखला वर दग दग शुभ बाबा शंदर शंदर रख बाबा शंदर शंदर रख बाबा शंदर शंदर जीजा 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 रख बाबा शंदर जीजा we pray especially Lord Jesus Aaron and Esther Lord I'll pray for them Lord Jesus the Lord Jesus give them wisdom, knowledge, understanding, and good mind to study, and revelation of the word of God, Lord Jesus. Let the Lord Jesus, let the anointing fall upon their children, Lord Jesus. Baba, I'll pray for Gaiman in the name of Jesus Christ. He'll receive the gift of tongues in the name of Jesus Christ. Let him receive the gift of tongues in the name of Jesus Christ. Baba, Shandarva, Jesus, Jesus. Thank you, Lord. 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 Praise you, Lord. Glory, 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 glory. Baba, Shandarva, Karbala, Baba, Shada, Di, Dada, Baba, Rukha Baba Shandar Bare Karbala Jesus, mighty anointing, the mighty power, the mighty power. Rukha Baba Shandar Jesus, 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 Jesus. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, Baba. Sesna, Sesna, Mahima Tuka, Sesna, Sesna, Mahima Tuka, Sesna, Sesna. Mahima Tuka, Sesna, Sesna, Mahima Tuka, Sesna, Sesna, Aradhan Tuka, Aradhan Tuka, Moja Papa, Aradhan Tuka, Deva Baba, Aradhan Tuka, Moja Baba, Mahima Tuka, Sesna, Sesna, Mahima Tuka, Sesna, Sesna, Mahima Tuka, Sesna, Sesna, Mahima Tuka, Sesna, Sesna.
महिमा तुका सौम्या जिसू सस्ना आराधना शाला bara महिमा तुका महिमा तुका सस्ना आराधन तुका सौम्या जेजू आराधन तुका मोठा जेजू आराधन तुका सौम्या जेजू आराधन तुका मोठा जेजू महिमा तुका सस्ना महिमा तुका सस्ना महिमा तुका सस्ना महिमा तुका सस्ना आराधन तुका पवित्रत्म्या आराधन तुका पाराक्लिता आराधन तुका पवित्रत्म्या आराधन तुका पाराक्लिता महिमा तुका सस्ना महिमा तुका सस्ना महिमा तुका सस्ना महिमा तुका सस्ना एकलो भाव बैल्या गावात असा आणि तो गावात येऊन बिझनेस करूंक आशेता बिझनेस करूंक या खंयची शॉपां घालूंक आशेता असल्या का भावाक देव आशीर्वादीत करता त्याचे मनाचे कितें आसा बिझनेसाचे कितें पॉइंट्स मतीन धरल्यात ते सगळे जेजू जारी करता आणि आशीर्वादीत करता वफाबा शदबा खरबला रखला वरदका चंदर बर खरबला रखला जीजा 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 थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड प्रेज यू लॉर्ड ग्लोरी 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 रुक बाबा शदर बर खरबला जीजा थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड रुक बाबा बाबा सस्ना महिमा तुका सस्ना महिमा तुका रख बाबा शदर थैंक यू जीजा थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू महिमा रख बाबा शदर सस्ना पाठीच्या कानाची दुख असल्या दोघां तेगांक जेसू गुण करते असा स्पायनल कॉर्डाचे पेन असा तसल्यांक जेसू गुण करते असा या वेळा कोणाक असल्यार तुम्ही क्लेम कर मागा या वेळा आणि विशेष तरेन या वेळार देवाची खुशी कितें म्हणून तुम्ही जाणा जाया तुमचेर विशेष तरेन देवाची कृपा देवाचो हात तुमच्या वयर आसा आणि ह्या वेळार गुण करचो हात तुमकां आपडते आसा तुमकां अनुभव सांग पुरो खंय आसा तुम्ही अनुभव सांग पुरो जेसून आपडचे अनुभव करा ह्या वेळार हृदय स्पायनल कॉर्डाचे असले समस्या जेसू आपडते आता सुडका दिते आसा रेखा बाबा शंदर बरे करबाला रक उरदग शंदर जीजा जीजा थँक यू लॉर्ड थँक यू लॉर्ड थँक यू लॉर्ड थँक यू लॉर्ड प्रेज यू लॉर्ड ग्लोरी 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 माइटी गॉड वर्शिप यू लॉर्ड जीजा बाबा शंदर बरे करबाला रकार जीजा हालेलुया 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 रकार रकार जीजा 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 पवित्र आत्म्याचे आराधन करूया विशेष तरेन पवित्र आत्मा आमचे ते वाळते आसा तुमकां हर एकल्यांक त्याची कृपा मेळते आसा जे पवित्र आत्मा तुमकां अभिषेक करते आसा ह्या वेळार विशेष तरेन पवित्र आत्म्याक परत एक फावटी आमी आराधन करूया परत एक फावटी त्या पवित्र आत्म्याक आराधन करूया रखा शंदर जीजा थँक यू पवित्र आत्म्या आराधन तुका पाराक्लिता आराधन तुका पवित्र आत्म्या आराधन तुका पाराक्लिता महिमा तुका सस्ना महिमा तुका सस्ना महिमा तुका
sesna महिमा तुका sesna महिमा तुका sesna महिमा तुका sesna महिमा तुका sesna महिमा तुका sesna महिमा तुका sesna महिमा तुका sesna महिमा तुका sesna महिमा तुका sesna Hallelujah, 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 Hallelujah. Rakababa Shandarvara Karbala Jesus, Jesus, mighty God. Worship you, Lord Jesus, Baba Shandarvara Karbala Raka Jesus. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Sumi Jesus, Rakababa Stephen the Souza, the Burga Kadari Makta Sumi Jesus, the Kasor Riti Surka Melody, Hariak Sumi Jesus, I Baba Vidhe Sav Jionche, Baba Taka Kurpa Melody, Avacha Utraji Sakataka Melody, there was Abhishaktaka Melody Avalan, Poitratme Satan the Kabur Sumi Jesus, the Burga, Rakababa Shandarvara Karbala Jesus, Jesus. Thank you, Lord. 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 Praise you, Lord. Glory, 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 glory. Rakababa Shandar with Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Rakababa Shandar, Jesus, Rakababa Shandar, Jesus, 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 Jesus. Rakababa Shandar with Karbala Rakala. Lord Jesus, touch the name of Lord Jesus. Rakababa Shandar, Jesus. Hurry, like Kunt Bezarai, Sumin, Kanude, Jesus. Jinkita Yamar Satani, Kunt Bezarai, Tani Bogla, the Jajivita, Kita Niraspon Bogla, Sulboni Bogla, Jesus Tuja, Navanami, break Kartati, Tanchaton, Tutan put in the virus on the Sumeju, and Yabalar Sumeju, the Jashirvada, the Kapol, the Kurpa, Jesus, Hurry, Clang Melody, Jesus. Rakababa Shandar Karbala Riya Urabal Tai 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 Rakababa Shandar Karbala Jesus Jesus mighty God mighty God mighty God mighty God mighty God mighty God Rakababa Shandar Jesus 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 thank you Lord 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 Baba Shandar Jesus Jesus Raja Sumya Jesus Ranjin Male Baina Kater me Makta hospital Nasra Baba Sumya Jesus blood cancer Devala Hagle Sumya Jesus break Karta me Alar Tachatan Paisu Sandi Hariak Surkamal Yatvala Jesus Rakababa Shandar Jesus 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 let the healing power flow upon her right now in the name of Jesus Christ. Rakababa Shandar Karbala Jesus. Rakababa Shandar Jesus 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 Jesus. Baba Rakababa Shandar Jesus Jesus. Rakababa cleanser with your Lord Jesus. Mind, heart and soul. They are cleansed by your precious blood, Lord Jesus. Rakababa Shandar Karbala Raka. Urada Baba Shandar Jesus Jesus. Mighty God, mighty God. Let the anointing will fall upon them. Rakababa Shandar Jesus Jesus. Anointing, the powerful anointing will fall upon them right now in the name of Jesus. Rakababa Shandar Jesus Jesus Jesus. Sumya Jesus Jinkon Amchata connect Zalan. Hurry clan the Poitrat Michi Deni Melody. Hurry clan Poitrat Michi Falan Michi de Ruta Zaudi. Rakababa Shandar Karbala Raka. Hurry fight the Shakti Tutan for the Avala. Rakababa Buri Balaki Melody, Madik Samadan Melody, Kaldan Suntus Melody. Rakababa Shandar Jesus Jesus. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Rakababa Shandar Jesus 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 Jesus. Ababa Shandar Jesus Jesus Jesus. Ivan Pindaka Makta Sumi sinus and Magala Kanacha problem Yavalar break Kartami, Bain Kartaria Pida Shida, Yavala Jesus Tija Namantaka Surkami, Maktan Jesus, Surka Riakriti Maktan Jesus. Thank you Lord Jesus, thank you Lord, thank you Lord. Rakababa Shandar Jesus Jesus Jesus. Shababa Shandar Karbala Raka, Uredagaba Shandar Jesus Jesus Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Rakababa Shandar Karbala Jesus 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 Jesus. Tu जीवित्यों चेउदा Sasna qualchisa Uswandarani Buddhina Uswandarani Buddhina Saglens tu salai Tu जीवित्यों चेउदा
Jesus Buswandarani Butina Selen Susala Yeukar Pavitratmya आमचे तुका आमचे मोदे या सत्तेन आमकां भर तुझे सक्तीन आमकां राव तूं आमचे राव तूं आमचे सोवे येवकार पवित्रात्म्या तुका आमचे मोदे तुझे सक्तीना काब राव तू आमचे सोवे तू जीवित दिवचे उदाक ससनाक वाळची पुष्पंतार आणि बोधिना सलेन तू सल तू जीवित दिवचे उदाक ससनाक वाळची पुष्पंतार आणि बोधिना सलेन तू सल तू जीवित दिवचे उदाक ससनाक वाळची पुष्पंतार आणि बोधिना सगळेच सुसल हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलू हालेलुया 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 निधर करतो बापाक बघून ससना Thank you Jesus Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord. Glorify, mighty God. Hallelujah. Worship, Lord Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. थोडं वेळ आम्ही देवाचे उतार नियाळ करूया आणि देवाचे उतार आज आमकां हे नव्या वर्साक आमी पांय दवरते आसा परने वर्स आखेर जायते आयला खाली एक वर आनी आमकां उरला आनी ह्या एका वरांत आमी थोडे देवाचे उतार आमी नियाळ करूया नवे वर्स आमकां एक अत्रेगाचें भांडार जायचें म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता हर एक मनशाक एक नवे वर्स ताका अत्रेगाचें भांडार जायचें म्हणून बरवसाचें एक किर्ण जायचें म्हणून देखून 3 संगती आमच्या मतींत आमी दवरचे 3 संगती मतींत दवरचे कोरिंथीकांचें पयलें पत्र सांगता 13वा अध्याय 13वा वाक्य 1 Corinthians chapter 13 verse 13 सांगता लास्टाक 3 संगती मात्र उरतात गई बळवतात गई ते उतार एक गडीभर वाचता तुमी ऐकया अशें आसतना भावार्थ बरवस आनी मोग ही 3 मात्र बळतात पूण हांचे मदें मोगूच श्रेष्ठ म्हूण सांगता देखून ह्यो 3 संगती आमच्या मतीन दवरल्यार आतां 2020 इसवी आखेर जावन आयली तर आमचो भावार्थ कसो आसलो ह्या वर्सा आमचो भावार्थ कसो आसलो कित्याक म्हळ्यार हर एका रितीन आमच्या भावार्थाची परीक्षा जाल्या ह्या वर्सा तुमी
वय म्हणटा जाल्यार खंडीत कमेंट करा. वय तुमची भावार्थाची परीक्षा जाल्या म्हणटात जाल्यार तुमी कमेंट करा. तुमी आमी पळया कितल्या जाणांक भावार्थाची परीक्षा जाल्या की म्हणून. म्हजी खंडीत जाल्या भावार्थाची परीक्षा. हर एका वाटेन भावार्थाची परीक्षा जाल्या आनी भावार्थ हाचे वरवीं सडला उणो जावना. आमचो भावार्थ सडला, मस्त सडला. कित्याक म्हळ्यार आनी हाच्या की वर ते व्हडले प्रॉब्लेम आयल्यार आमी खंडीत फेस करूंक शकता. कित्याक आमकां भावार्थ वाडला आमचो ह्या वर्सा भावार्थ वाडला. आनी मुखलें वर्स आनी एका घंट्यान आमी मुखार आनी एक वर्स आरंभ करता. ह्या मुखल्या वर्सा आमचो भरवोसो दवरया. कित्याक ह्या वर्सा आमी भरवोसो दवरलो आनी त्या भरवोसा वरवीं आमकां कितले कश्ट अणवार आयल्यार आमी ताचेर जैत वेला. आमकां देवान जैत दिला. कित्याक देव आमच्या सांगत आसलो. तसो जावन आमच्या भावार्थाची परीक्षा जाल्या आनी परीक्षे वरवीं भावार्थाची परीक्षा जाल्ल्या वरवीं आमचो भावार्थ सडला. आनी तशेंच येवच्या वर्सा आमचो भावार्थ सडजे आनीकी सडजे आनी भरवोसय सडजे. भरवोसो आमकां कितेंत वायट करिना. भरवोसो आमकां एक नवें जिवीत जिवंक आमकां एक उलो दिता. एक नवें जिवीत कश्टांचें. कित्याक म्हळ्यार बरें जावन दी पुराय ह्या वर्सा जालें येवच्या वर्सा आनीकी बरें जायचें ना तें आमी चिंतूंक वेचंत नाका. कित्याक म्हळ्यार तुमी पळया एक 2000 वर्सां इसवे उपरांत एक इसवीत कशी जाल्या म्हणून एका वर्सा एक आयल्यार आनी एका वर्सा ताचे की प्रॉब्लेम सॉर्ट आयल्यात. सो न्हू 2000 आयल्या 2001 जाताना आनी कितले प्रॉब्लेम सॉर्ट जाले. तसे प्रॉब्लेम आमचे समस्या सगळे सोडून आयल्यात. देखून येवच्या वर्सा कांय प्रॉब्लेम आसचे नात आनी आमी सुशेग आसतले ना. तशें चिंतूंक वचनाकात. पूण भरवोसो तुमचो सडया आनी भावार्थ चड करा. आनी तिसरें आतां आमी करीचे जाय आसले इतलेंत आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. ह्या वर्सा आमी सगळ्यांनी एकामेकाच्या कश्टांत आमी भेट दिल्या. एकामेकाच्या कश्टांत आमी मेळ्ळ्या. एकामेकाच्या गरजां खातीर आमी मागले. जायते जाणांचे सांगत आमी दिलो. जायते जाणांक कावन्सिलींग केलें आनी काल गेलें. सगळे आमी सांगत आसल्या. तुमी तुमच्या घरांनी आसल्यार आमी एका रितीन आमी स्पिरिटान म्हळ्यार आत्म्यान आमी एक जाल्ल्या. एकामेका आमी सांगत आसल्या. खंडीत जावन मगच्या भाव आनी भयणी आमी एकामेका आसल्या वरवीं आमी एकामेकाचो आधार जाल्ल्या वरवीं आमकां देवान दिवचें एक वर्तें देणें. जी मनीस तुज्या जिवितांत येता पळय तो एक देवान दिवचें देणें. देवान धाडल्या शिवाय तुज्या जिवितांत कोणी येना. ह्या वर्सा चिंतया तुमच्या जिवितांत कितले जण येवन गेल्यात. सगळे हे देवान धाडिल्ले. देवान बरें आसात तातूंत वायटीक करून गेल्ले आसात जावंक पुरो. तुमकां दूख दिल्लें आसांक पुरो. तुमकां संतोश दिल्ले आसांक पुरो. तुमचो भावार्थ चडूंचे बरी केल्ले आसूंक पुरो. हर एक घडीत आमी उडास दवरल्यार आनी एक वर्स आमकां मेळटना. देखून आमी ह्या वर्सा कशें आमी सांगत आसल्या ह्या वर्सा सांगत आसून कशें मागल्लें हाच्या की चड मागणें येवच्या वर्साक जायचें. म्हळ्यार आनी एका वरा उपरांत सुरू जाता पळय 2021 हाका आमचें मागणें चड जायचें. आमचो सांगात चड जायचें. आमी सांगात सोडचो न्ही. देवाचें उतर सांगता सांग पावल तुमी एकामेका मेळची सवय सोडची न्ही म्हणटा. देखून आमी सोडची न्ही सवय. आमी एकामेकाक सांगात दिजे. हर एकल्या कश्ट अणवारांत आसल्यार सांगात दिजे. संतोश आसल्यार सांगात दिजे. दुखांत आसलेले आमी सांगात दिजे. कित्याक हेंच देवाचें निर्माणें जावन आसा. देखून आमी येदोळ सर ह्या वर्सा सगळ्यांनी आमी सांगात दिला. एकामेका खातीर मागलां आनी जायतें बरेंपण जालां. जायते आमच्या जिवितांत कश्ट अणवार आयल्यार देवान आमकां तांतले निवारला आनी आमकां सांबाळला. देखून आनी एक वर्स देव आमच्या हातीन दिता. लुकाचो वांजेल सांगता 13वो अध्याय 7-9 वाक्या आनी एक वाक्य हांव वाचतां. 8वें वाक्या तवळ मालीन म्हळें धनिया आनी एक वर्सभर तो तसो सोड. हांवें ताचें मूळ सोडोवन सारें घालन मुखारी ताणें फळ दिल्यार दिलें ना तर तो कातन घाल. कित्याक थंय तोटांतल्यान वेता आसतना एका रुखाचेर कांयच फळां नातिल्लीं आनी मस्त वर्सां तावन तोटसो माली ताचेर फळां सोदून येतालो. आमच्या जिवितांत देव कितले पटी आयला कोण आमचें तें बरेंपण सोदून काडूंक. आमचें तें कितें बरीं फळां आसात पळय ती सोडूंक काडूंक कितले पटी आयला जावंक पुरो. आमचें थंय ताका मेळ्ळ्यान की नान की तें आमी नेना. पूण मेळ्ळें जाल्यार आमी खंडीत बागीच जाय. मेळना जाल्यार कितें करता. कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर सांगता थंय ह्या रुखान कित्याक भुमीक भार दिवचो. एकत ताणें फळ दिचें ना जाल्यार ताका कातन घाल. ते जाल्यार तो तोटसो माली येवन सांगता धनिया एक वर्सभर म्हाका दी आनी हांव ताका ईट घालतां ताका उदक ओत्ता. येवच्या वर्सा फळ दिल्यार दिलें एखाद्या दिन जाल्यार मागीर तूं कातन घाल म्हणून.
देखून आमचे जिवीत तसंत आमकां एका वर्साची अवधी दिता. 1 वर्स मुखले वर्स आमकां दिता जाल्यार आनीक आमची चड भावार्थाची परीक्षा जावंक आसा. कित्याक आनी मुखले वर्स तितलें इजी आसचें ना. ह्या वर्साच्या की कठीण आसूंक पुरो. कित्याक म्हळ्यार जायते प्रॉफेट जायते प्रवाद ह्याचे विशयान उलयल्यात आनी खंडीत आमचे घर जावं दी, आमची जिणी जावं दी आनी गुलबार निश्चय तसले आमचे सूख आमकां मेळचें ना. बगार खांट्याचेर न्हिदोंक आमकां मेळोंकय पुरो. पूण ते दळा देव आमच्या सांगत आसा जाल्यार ते खांटेय फुलां बरी परिवर्तन करूंक जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव आनी भयणी ह्या वेळार आमी विशेष तरेन आमी कितें आमी पळया. जर आमकां येवचें वर्स दिता 1 वर्स काली आमी खंडीत जावन एंट्री जाता. 11 जावन 5 मिनटां जाली. 12 वरार काली 50 आनी 5 मिनटां बाकी आसात. 9 वर्सा आमी एंट्री दिता. जर आनी 1 वर्स देव आमच्या हातीन दिता तें वर्स देवा खातीर जिवंक, तें वर्स देवाच्या भुरग्यां खातीर जिवंक, तें वर्स कश्टांत आसल्या खातीर जिवंक, हें वर्स हेरांची दुखां पुसच्या खातीर जिवंक, हें वर्स आमकां दिता देवाच्या उतरार थारो वचोंक आमकां आनीक डीप वचोंक देवाच्या उतरान आनी देवाचे उतर वाचूंक मग्न करूंक. इंटरसेशन प्रत्येक जावन म्हाका एका हप्त्यांत हांव गायड करता. पवित्र आत्मा म्हळ्यार विनवण्यो करूंक, मागणे विनवण्यो करूंक. आनी हांव सकाळीं वेता आसतना गायड करता विनवण्यो करूंक आनी पवित्र आत्मा कडेन मागचें हांवें. पवित्र आत्मा जे कोणाक विनवण्यो करूंक जाय तूं म्हजे तान विनवण्यो कर. कित्याक पवित्र आत्मा कितें आनी कशें मागोवंक आमकां कळनातल्या वेळार पवित्र आत्मान तूं आस्कार सुस्कार आनी तुमचे उदेशी बापा लागीं विनंती करतलो म्हूण सांगलां जेजू. देखून पवित्र आत्मा कडेन मागजे. आमचें दिसता की आमकां विनवण्यो करूंक जायना. आमी कालें करता 3 टायपाच्यो विनवण्यो आसात. 3 टायपाच्यो विनवण्यो आसात. देखून आमी एकल्या मनशान विनवण्यो करीचे, मागणें करचें, विनवण्यो करचें. खाली तुमच्या खासग्याचे खातीर मात्र मागचें न्ही, संवसारा खातीर आनी सद्याक हर एका वाटेन कश्टांत आसल्या लोकां खातीर आनी कितें तुका पवित्र आत्मा सांगता. 3 संगती हांव तुमच्या मुखार दवरता. विनवणेचे 3 संगती. पयले सुवातेर प्रॉफेटीक इंटरसेशन म्हणटात. प्रवाद परचें इंटरसेशन म्हळ्यार पवित्र आत्मा तुका सांगता खंयच्या खातीर मागचें की म्हणून ताचे खातीर तुवें मागचें आनी जिबेच्या दारान पवित्र आत्मान तो ताच्या खातीर इंटरसेशन करता. प्रॉफेटीक इंटरसेशन कितें आनी मुखार एक गणितां घडची सांगता. एक दीस आमी सांगता अशें मागोन आसल्या इंटरसेशन करनासल्या आनी त्या दळा एक दर्शन दाखयता जेजू. आनी ती ट्रेन आसली चेन्नई तावन हावरावेची आनी त्या ट्रेनीर खंय एक मोदें एका डब्याक उजो पेट्टा आनी ती ट्रेन सगळी जळचें दाखयता. आनी आमी मागलें ताच्या खातीर इंटरसेशन केलें थंय सगळी बचाव जावंक, थंय तो असले सगळे लोक बचाव जावंक, तो उजो फालवंक. आनी आमकां कशें कळचें हें सदगी पडगी म्हणून त्या वेळार आमकां सांगता दुसऱ्या दिसाचे पेपर ह्या न्यूज पळोव. आनी दुसऱ्या दिसा न्यूज पळयतना ते ट्रेनीचें नांव आनी हावरावेची गाडी चेन्नई तावन आनी एका डब्याक उजो लागलो. पूण हाज्या पितरा कोणाकच कांयच बादाक जायनातली बरी ती ट्रेन देवान राखून व्हेली. हे प्रॉफेटीक इंटरसेशन म्हणटात. मुखार जावचे गणितां पयलेंत दाखोवन देवान इंटरसेशन करूंचें आनी तें गणित तें निवरावचें देवान. जायते असले गणित असले इंटरसेशन म्हणटा. दुसरें आनी एक इंटरसेशन आसचें. देवाचें उतर प्रॉमिसेस आसात बायबलांत. हर एक देवाचे बसवणे आसात त्यो क्लेम करून मागणें करचें. क्लेम करून मागणें करचें म्हळ्यार देवाच्या उतरा प्रकार इंटरसेशन करचें. आनी हेंय बोळादीक जावन आसा. पयलें इंटरसेशन बोळादीक, सेकंड देवाच्या उतरा प्रकार मागणें जें इंटरसेशन करचें तें बोळादीक आनी तिसरें जावन आसा तुमकां मोतीक आयलें मागचें. तें तितलें पावरफूल जायना. तें तुमकां कितें भोगता तें मात्र मागचें. पवित्र आत्मा तावणी येना, ह्या पवित्र पुस्तकाच्या बायबलाच्या उतरां तावणी येना. तें तुमचेंत वैयक्तीक मागणें कितें आसा, वैयक्तीक कितें येता तुमकां मतीन कितें भोगता काळजान कितें तें मागचें. या खंय तुमी पयलें तें लिस्ट करून ताचें इंटरसेशन मागूंक घेचें. हे देखून हे 2 संगती बारी इम्पॉर्टंट म्हणटा. देखून नेक्स्ट वर्स म्हळ्यार 2021 इंटरसेशना खातीर देव तयार करते आसा जायत्या लोकांक. कित्याक एखाद्याला इंटरसेशन आमचें उणें जालें आनी की भिरांकोळ कस्तां येता आसतना आमी कालें करतले मोगाच्या भावा आनी भयणी. लोकांक आमी बचाव करचें कशें, जेजूची वळख हेरांक दिवचें कशें. देखून आमी आमच्या जिवितांत एक निर्धार आमी कान घेवया. हे नव्या वर्साक आमी एंट्री जाता आसतना हांव प्रत्येक जावन दिसाक
20 आनी 4 घंटे दिल्यात तातूंत 1 घंटो तरी इंटरसेशनाक हांव दिता म्हणून एक खंडीत जावन तुमी मागता जाल्यार 1 घंटो देवा खातीर दिता जाल्यार हे वर्स तुमकां सफळ जातलें. 1 घंटो तुमच्या पर्सनल प्रेयराक दिया, 1 घंटो इंटरसेशनाक दिया आनी उरल्यार एक घंटो देवाचें उतर घे आनी कितें घे तुमची मागणी घे, ह्या कुटुंबाची मागणी घे ताका दिया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. कश्टांचे जावंक पुरो पूण हे प्रॅक्टीस केल्यार खंडीत बारी बरें. कित्याक आमी प्रॅक्टीस करन आमी तुमकां सांगचें, आमी करनासतना तुमकां आमी खंयचेंय सांगना. प्रेज द लॉर्ड. सरी संगतीचा देखून सुवांसो वांजेल सांगता 15वा अध्याय 4 वाक्या, तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा. हे वर्स देव आमचे सांगता एकवटान रावलो. येवच्या वर्स आमी देवा थंय एकवटान रावचे. म्हळ्यार 2021 तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा, तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो. जशें एक फावटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कशें एक वाल त्या रुखाक लागल्या शिवाय ती फळ दिवंक शकना, तशें आमी जेजू थंय रावल्या करीत आमी फळ दिवंक शकना. देखून 2021 आमी चड फळ दिवचे रूख जायचे, चड फळ दिवचे फांटे जायचे. देखून जेजू काले करता ह्या वर्सा आमकां कश्ट आयले आनी कितें आयलें, अनवर आयले, पिडाशिडा आयले, सगळें आयल्यार आमकां ताणें भेंडून नितळ केली. ह्या भेंडून आमकां पवित्र केली. कित्याक येवच्या वर्सा 2020 चडीत फळ आमी दिवच्या खातीर, चडीत मापान फळ दिवच्या खातीर ह्या वर्सा चड कश्टांत आमकां नितळ केले, पवित्र केले आमकां. देखून देवाच्या लागीं आमकां हाडला. मागणें करूंक आमी शिकल्या, देवाक वेळ दिवंक शिकल्या. कित्याक सगळें बंद आसल्यार आमची घरांत देवाची मंदिरां जाली, आमची घरांत मागण्याची हातेरां जाली आनी घरांत बसून आमी मागणें केल्ल्या वेळार देवान आमचें मागणें आयकलां खंडीत जावं. देखून जुवांसो वांजेल सांगता 15वा अध्याय 2 वाक्या, तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयल्या त्या उतरां मारिपात येदोळूच भेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. तर देवाचें उतार आमी आयकता, देवाचें उतार आमी वाचता आनी तसो नियाळ करता जाल्यार आमी भेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जालें. कित्याक आमकां नितळ जाल्ल्या फांट्या बरी केलां? येवच्या वर्सा म्हळ्यार 2021 चडीत फळ दिवच्या खातीर, चडीत फळ देव कुटूंब आशेता, चडीत तुमचें ताण आशेता. देखून हें चडीत दिवच्या खातीर ह्या वर्सा आमकां ताणें नितळ केलां आनी पवित्र केलां. प्रेज द लॉर्ड. ह्या वर्सा तुमी आयकलेंतल्यान देवाचें उतार खंयच्या वर्साय तुमी आयकून वचचें ना. खंय तुमी गेल्यार वर्साक 1 या 2 रेती रेखताल्यात कोणा, पूण हर एका दिसा म्हणले बरें तुमी देवाचें उतार आयकलां. कितले ऑनलायनीर कितलें देवाचें उतार परगट जातालें, कितले लोक आनी तो आसले. तुमी खंडीत जावन हजर आसताल्यात, आमच्या मागण्यांत तुमी हजर आसताल्यात, तर इतलें पुरा देवाचें उतार आयकलां जाल्यार ह्या उतरा वरवीं तुमकां कळीत नातले बरी देवान तुमकां नितळ केलां आनी पवित्र केलां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सामुएलाचें दुसरें पुस्तक सांगता 12वा अध्याय 13व्या वाक्या, 2 सामुएल chapter 12 verse 13 सांगता, तेन्ना दाविदान नातानाक म्हळें, हांवें सर्वेस्परा विरोध पाताक केले. नातानान दाविदाक म्हळें, सर्वेस्परान तुज्या पाताक बक्षिला, तूं मरचो नाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेन्ना दाविदान पाताक केल्ले, नातान प्रवादीक धन्न दाविदाक तो करेक्शन करता. आमची चुकी, आमची पातकां देवान वळखूंक ह्या वर्सा संपूर्ण तरान आदार दिल्लो. पळया, कुमसारां जायत्या जाणांक नातल्यार सगळ्यान आमकां मंगळुरान सगळ्यान कुमसारां आसतलीं. हर एका पिरगेजेंत कुमसारां दवरलीं. बरेंकर लोक कुमसार जालो. कित्याक वर्साक आदल्या आमकां चड जावन पास्कांच्या फेस्तावळार कुमसारां मेळोवन नातलीं. आनी हे बटी डिसेंबरान आमकां क्रिस्मस वेळार जायते जाणां कोडयाळ मंगळूर दिवसेजीन चड जावन कुमसारां सकाळांक मेळ्ळ्या. भायर तुमकां मुंबयांत आनी खंय मेळ्ळ्यान की नात कितें आमी नेनाव, चड जावन मेळची नात. पूण जाल्यार मोगाच्या भवानी भयणी आमची कितें पातकां आसलीं ती सगळीं देवान आमकां दाखोवन दिवन ताचें एक वैयक्तीक आमी बक्षांनी मागचे परी देवान आमकां हे वरस दिल्लें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी काल ह्या वर्सा जाल्ले अनाहुता मात्र पळयतात, पूण ह्या अनाहुता वरवीं आमच्या जिवितांत जाल्ले बरेपण आमी पळोवंक गेल्यार देवाक खंडीत जावन आमी अर्घां दिवचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. रायांचें पुस्तक सांगता, पयलें रायांचें पुस्तक 22वा अध्याय 3 आनी 4 तावन 3 आनी 8 वाक्य वाचल्यार थंय ब्रायन पाताक करतना देवान एलिया प्रवादीक धाडलो. जाल्यार तो राय आपली चिनी बदलूंक तयार जालो ना, ताणें खुशी वेली ना, ताचे अंत भिरंकूळ तरान जालें. पळया, एक राया करसेन नातान प्रवादीक धाडटा आनी तो पातकां वळखून काण घेता आनी देव ताका बक्षिता. आनी एका राया सर्जीन एलिया प्रवादीक धाडटा, पूण तो अंकारान भरता, ताजे देवाचें उतर आयकना. तो
तो पातका ओळखून काण घेना ताचे निसांतान जाता म्हळ्यार भिरांकूळ रितीन ताचे अंत जाता म्हणून सांगता पवित्र पुस्तक. प्रेज द लॉर्ड. योना प्रवादी पळया 2 अध्याय 1 वाक्यात 7वें वाक्य आनी तेन्ना म्हणटा कित्याक तुवें म्हाका गुंडायेंतान उडयलय. जेन्ना योना प्रवादीक देवान धाडिल्ले निनेवे शाराक वचून प्रवाद कर, थंय सगळ्या लोकांक उपास कर, मागणें करून प्रवाद कर आनी वच तांकां सांग म्हणून. पूण योना प्रवादी देवातान पयस धांवूंक पळयल्लें. तो गुपीत वचून एका बटीर बसलो आनी पोंदा लास्टाक पळय तो लॅगेज घालतात, सगळे माल घालतात, थंय वचून न्हिदुल्लो. पूण देवान ताका सोदून काडलो. वारें वादळ उठलें, सगळे सोदताना कित्याक जाता लास्टाक कोण पातकी म्हूण चीट काडटना योना प्रवादीचे पडटा. योना प्रवादी काण्ण दर्यांत उडयतात, वादळ पुरो रावता आनी देवाचे निर्मणे पळय ताका वादळा भितर तावन ताका भायर गेल्ल्या वेळार त्या दर्याच्या गुंडायंत मासो येवन ताका गिळटा आनी थंय तो किर्तन गायता देवाचे पळया. माश्याच्या पोट्यान तावन ताणें गावचें हे उतार जावन कित्याक तुवें म्हाका गुंडायंत उडयलय दर्याच्या मदल्या भागांत आनी आवरान म्हाका वेडो घालो. तुजी लारां तुजी व्हड व्हड लारां म्हज्या वयल्यान गेली. सगळें पळया हे सगळें आज ह्या वर्सा आमकां घडलां. कितें योना प्रवादी सांगता पळय ते सगळें आमकां घडलां. कोरोना व्हायरस हे आमकां कितले मारेकार जालें गी. आमच्या जिवितांत कस्ता वयर कस्त आयिल्ले बरी, घरांतल्यान भायर वचनातले बरी, मास्क घालून एकामेकाची वळख मेळनातले बरी, कितलें पुरा केलें. पूण इतलें पुरा वादळ आयल्यार योना प्रवादी कशें त्या मासलेच्या भागांत म्हळ्यार ताच्या गर्भांत सयत ताका स्वास दिवन देवान राखलें गी. तशेंच आमकां ह्या संवसारांत ह्या वर्सा कितले कस्त अणवार आयल्यार, कितली संवसारांत पिडा शिडा भरल्यार म्हाका आनी तुका कितें तें आपड नासतना देवान राखलां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देखून आमी आज विशेष तरेन मागजा आमचे प्रत्येक जावन नडतें समकरया आनी सरस्परा सरसीन परतोवया. कितेंय आसा जाल्यार ओके. आनी की हे एक वर्स आमकां दिल्लें सगळे कुटुंबांनी राज्य संधान जावंक, सगळ्या कुटुंबांनी मय मोगान एकवटान जिवंक, सगळ्या कुटुंबांनी कितें आसल्यार वोत वारांटातल्या ते सगळे काडूंक एक जिणी बदलूंक एक अवकाश देवान दिल्लो. पूण हातूंय दारून जाल्लीं जायतीं जाणां आसात. आनीक दारून जावन जियेतलीं आनीक जायतीं आसात आमची क्रिस्तांवां मगच्या भावानी भयणी. आनी एक अवकाश तांकां मेळटा की ना तें आमी नेनो. पूण मगच्या भावानी तसल्या खातीर आमी मागचे. कित्याक पेद्रूचें पयलें पत्र सांगता 1 अध्याय 20 आनी 4, 20 आनी 5 वाक्या 1 Peter chapter 1 verse 24-25 सांगता सगळे मनशां देवा मुखार एक तना बरी. सगळे मनशां आमी सगळीं देवा मुखार एक तना बरी म्हूण सांगता सरेस्पर देव. आनी ताची महिमा तनाच्या फुला बरी. ताची महिमा तनाच्या फुला बरी. आमी तना बरी आनी तो फुला बरी. पळया आमी नासतना तण नासतना फूल ना, फूल नासतना तण ना. देखून तण आसल्यार फूल आसा. आमी त्या तना बरी. देव म्हणटा ताची महिमा तनाच्या फुला बरी. आनी ते म्हणटा तनाच्या फुला बरी. तण भावता आनी फूल जडता पूण सोम्याचो शब्द ससनाक बाळता. प्रेज द लॉर्ड. देवाचें उतार मात्र ससनाक बाळता. देखून आमी एक मगच्या भवानी भयणी एक उदकांत पडलेल्या मनशाक एखाद्या ताका उपयोग येना जाल्यार तो सोदता खंय म्हणी एक रुखाट आसा गे, खंय एक कुडको आसा गे, ताका धरण नाजाल्यार खंय म्हणी सायडीन वचून धरण तो बाचाव जावंक पळयता. देखून आमकां बाचाव जायचे जाल्यार देवाचें उतार मात्र मगच्या भवानी भयणी. देखून घट्ट जावन आमी देवाचें उतार धरीचे, देवाचें उतार वाचचे, देवाचें उतार जाय तितलें आमी जिरयचे. आमच्या जिवितांत जिरयचे हर एक उतार आमच्या जिवितांत. आमीन एक वॉकिंग बायबल जायचे. ते दळा मात्र मगच्या भवानी भयणी ह्या खस्तांवर जैत व्हरूंक आमकां जातलें. कित्याक येवचें वर्स तितलें इजी आसचें ना आमकां. कित्याक ह्या वर्सा कितें आसा अच्छा की चड कस्त आनी मुखार येतले. आनी हर एक जिवितांत सांगता पळया तो पूण सोम्याचो शब्द ससनाक बाळता. हो शब्द म्हळ्यार तुमकां परगट केल्ली बरी खबर. देवाचें उतार तुमी आयकल्ले ते बरी उतार जावंक पुरो खंयच्याय डिवायन सेंटरांत हांव ह्या जावंक पुरो खंयच्या ऑनलायनीर जावंक पुरो आमच्या प्रेयरांत तुमी हर एका दिसा म्हणले बरी उतार देवाचें उतार आयकताल्यात. आनी ह्या देवाचो उतराचो शब्द तुमच्या भितर गेला जाल्यार हे देवाच्या उताराचो शब्द तुमकां कंप्लीट गूण करता, तुमकां आपडता, तुमकां सुटका दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. मत्तेवाचो वांजेल सांगता 6 अध्याय 30 वाक्य. मॅथ्यू चॅप्टर 6 verse 30 सांगता आज आसा आनी फाल्यां रान्नीन लासतात त्या शेतांतले तण सयत जर देव हे परी नेसयत तर कितल्या वर्त्या तरान तुमकां तो नेसोवचो ना. प्रेज द लॉर्ड.
हालेलुया. एका गिरबोजेची सयत ताका विसर पडना गे. एका गिरबोजेची सयत विसर पडना ताका जाल्यार कान दिता गे. त्या गिरबोजेचे कितल्या की मोलादी कामी नाही. एक तण सयत त्या फुला कितले बरी सलमाव रायक सांगले ताणे तू कितलोय सोबीत जाल्यार त्या एका फुला बरी तू सोबवनाय म्हणून एका फुला बरी तो सोबवना म्हणून. पूण आमकां कितें पुरा देवान दिलां पळय आज आसा फाल्यां रान्नीन लासता तें तण देव तर इतले सोबीत करून सोबयत जाल्यार म्हाका आनी तुका अनवरांतले कश्टांतले निवार नासतना रावत गी. हे वर्स तुज्या जिवितांत आनी म्हज्या जिवितांत पळयल्यार खंडीत जावन आज आमी जिवंत आसूंक साधनांतले देव आमच्या सांगता नातलो जाल्यार देव म्हज्या आनी सांगता तुज्या सांगता जियेनातलो जाल्यार आमी जीव आसूंक साधत ना. ह्या रातीं देवाचें उतर आयकूंक साध्य ना. ह्या रातीं देवाक अर्घ दिवंक साध्य ना. म्हज्या भवानी वयले हे गॅरंटी आनी गॅरंटी सांगेत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून देवाची कृपा कितली आसली आमच्या सांगता. देवाची कृपा आमकां कश्टान आमी एक पाटी कळना आमकां कळना. एक धाकटेर सांगतालो ताका कंप्लीट ब्लड कॅन्सर आसलें आनी केदाळे अमेरिका वचून आपलें ब्लड चेंज करण्यात येतालो. 6 म्हयन्यां कंप्लीट ब्लड चेंज करण्यात येतालो. आनी एक दीस तो इगर्जेच्या बागलांत हांव येताना इगर्जे भितर ताका कोणी आपयले बरी आयकता आनी तो इगर्जे गाडी ताची ड्रायव्हरा सांगता भितर व्हर आनी भितर वचून त्या इगर्जेंत वचून बसता भितर आनी काल्याक आपयलें ताका गोत्तुना. पूण ते एक दृश्टांत तो एक दृश्य तो पळयता. ते दळा तो म्हणटा इतल्या वर्सांत हांव कश्ट जातालो, इतल्या वर्सांत हांव पिडेंत आसलो, येदोळ म्हाका कित्याक आपोवनाय, येदोळ म्हाका कित्याक कश्टांत एकल्याक सोडलोय तुवें. आनी ते दळा ताका एक दर्शन देव एक दर्शन दाखयता गे. आनी ताणें तर सांगली साक्ष 2005 आमच्या व्हडल्या कन्वेन्शन जाल्लें हांगा आमच्या मैदानार नेहरू मैदानार त्या वेळा सांगली साक्ष ताणें. आनी तो म्हणटा जेन्ना एक जेजून ताका दाखयल्लें दर्शन गे एक दर्याच्या तडीर सोलोनेची 4 मेटां दिसतात गे आनी मुखार येताना 2 मेटां आसात आनी 4 मेटां आसतना खांदार हात घालून ते चलताले. पूण मुखार येताना एकलोच उरला आनी हो म्हणटा हो धाकटेर म्हणटा आळे हांव बरें नासतना तूं म्हज्या कांदार हात घालून चलतालोय, म्हाका कश्ट आयले, पिडा आयली, ब्लड कॅन्सर आयले, म्हाका एकल्याक सोडलोय तुवें. जेजू म्हणटा तशें न्ही आळे ती 2 मेटां आसात ती म्हजी आनी 2 मेटां आसात ती तुजी. मुखारेची 2 मेटां पळय ती म्हजी मात्र तुजी नात. कित्याक तुका हांवें कांदार काण गेल्लो, कांदार काण घेवन चलतालो. मगच्या भवानी बहिणी त्यात दीस ताची कॅन्सर पिडा गूण जाली, ब्लड कॅन्सर सगळे गूण जाले. आज कितल्या लोकांक जेजू ते हाडते आसा तो डॉक्टर जेजू ते हाडते आसा. कित्याक परिवर्तन जालें ताच्या जिवितांत एक यू टर्न जालें. देवान ताका आपडलो. तो खंयच्या आमच्या क्रिस्तांव धर्माचो न्हय म्हणून देवान ताका पयस दवरुना, ताका आपडलो, ताका आपयलें. पळया तो वाटेन येताना देवान ताका आपयलें इगर्जे भितर ये म्हणून. ते दळमसर इगर्च्या बागला वचनातलो देवान आपयलें आनी इगर्जे भितर गेले ताका गूण केले आनी फाटी धाडले. मगच्या भवानी बहिणी तर आमी इतल्या वर्सांत जल्मातान आमी क्रिस्तांव जल्मातान जेजूची कूड आनी रगत आमी संद आसा सक्रामेंत आमी घेतल्यात तर देव आमचो मोग करना गे. आमी एक पाटी चिंता देव आमचो मोग करना म्हणून. पूण पळोवन गेल्या मगच्या भवानी बहिणी देव आसा पळय मनशाचो पिसो म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. मनशाचो मोगार पडला तो म्हणटा. त्या मनशा तुज्या आनी म्हज्या मोगार पडला जेजू. तुज्या आनी म्हाका मोगार पडोन ह्या संवसारांत तुका आनी म्हाका बचाव करूंक तो आयला. देखून ही उतरां आज आमी ह्या नायट विजिलांत आमी मोथीन दरीचे. कित्याक आमी कोण तुमकां सांडल्या रे, कोणें तुमकां सांडल्या रे, देव तुमकां बिलकुल सांडिना, देव तुमकां निराधारी करना, देव तुमकां अनाथ करना. मगच्या भवानी बहिणी इतले मात्र तुमी जाणा जाया देव तुमच्या सांगता आसलो, तुमच्या सांगता आसलो, तुमच्या सांगता चलसो, तुमचे कडेन उलोवचो तुम्ही अनुभव करतल्यात. मगच्या भवानी बहिणी ह्या वर्सा ह्या नव्या वर्सा देवान तुमचे ओरते देखून तुमचो भावार्थ सडया, तुमचो भावार्थ सडया, तुमचो भरवसो सडया. सोडी नाकात. देव तुमच्या सांगता आसा म्हणल्यार थीर फात्य या आनी मुखलो भरवसो तुम्ही सोडी नाकात. निराशपणाक वचनाकात, सलवणेक तुम्ही वचनाकात. नव्या वर्सा कोणाक सलवणे असल्यार तुका आनी म्हाका जैत आसतलें गॅरंटी. कित्याक हांव आनी तूं देवा सांगता आसा जाल्यार जेजू सांगता आसा जाल्यार खंडीत म्हाका आनी तुका जैत मेळटलें. मगच्या भवानी बहिणी प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. कोरिंथकाराचें 2 पत्र सांगता 5 अध्याय 17 वाक्य. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. कोण एकलो क्रिस्ता थंय जियेता जाल्यार तो एक नवी रचना जाता. नव्या वर्सा आमकां नवी रचना
आज घडये आनी काल एक अर्दे वर आसा ह्या अर्द्या वरा भितर आमकां देव एक नवी रचना करता आतां आतले बरी आनी एका 5 मिनटांनी आसचें ना मोगाच्या भावा आनी भयणी कित्याक हें देवाचें उतर तुजें तें आनी म्हजें तें सत जाता तुजें तें आनी म्हजें तें एक्टिवेट जाता मोगाच्या भावा आनी भयणी कित्याक देवाचें उतर खाली पवित्र पुस्तकांत बरोवन दवरलें न्ही तें जिवे आनी क्रियात्मक करे जें कितें ताका करूंक धाडलें तें सगळें तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत करता हें केल्या शिवाय रिथे जावन फाटीं देवा कडच्यान वचना मोगाच्या भावानी म्हणे इतले आमी जाणा जावया तर नवी रचना आमी जाता पोरणे जिवीत आमचे गेले पोरणे वरस गेले आनी अर्दे वर मात्र उरला पोरणे वरस आमचे गेले नवे वरस आमकां येता नवें जिवीत आमकां मेळटा प्रेज द लॉर्ड पळया म्हणटा देवाचे उतार सांगता कोण एकलो क्रिस्त थंय जियेता जाल्यार तो नवी रचना पोरणे तें गेले आनी सगळें नवें जालें एक नवे वर्सा नवें जिवीत देव आमकां दिता मोगाच्या भावा आनी भयणी कितले आमी देवाक लागली जाल्यार खंडीत आनीकी लागीं सरया म्हण भोगजे आमकां देवाचो अनुभव आमकां जावो जाय आमकां एक खंत आसा जाय यो आनीकी कित्याक केदां लावें देवाच्या लागीं आनीकी सरचें देवाचो अनुभव केदाळा जोडचो आनी देवाच्या विशयांत आमी चड समजूंचें केदाळा असले एक मतींत आमकां आसूंक जाय मोगाच्या भावा आनी भयणी देखून कोलोशाकारां बरयलें पत्र सांगता पयलो अध्याय 10वें वाक्या कोलोशन चॅप्टर 1 वर्स 10 सांगता अशें तुमची जिणी सोम्याक फावो जाल्ली तसली जातली सोम्याक जेन्ना तुमी ह्या नव्या वर्साक तुमचें जिवीत जेजूक भेटोवन दिता जाल्यार जेजू सांगता चड आनी चड बरवसो दवरता जाल्यार जेजूच्या उतराचेर भावार्थ दवरता जाल्यार आनी हर एकल्याचो मोग तुमी करता जाल्यार तुमचें जिवीत सोम्याक फावो जाल्लें तसलें जातलें आनी सर्व तरांनी ताका मानवतलें तुमचें जिवीत सर्व तरांनी मानवतलें म्हण सांगता देवाचे गूण जाणवाय मारिफात देवाची गूण जाणवाय तुमकां आनी म्हाका दिता मोगाच्या भावा आनी भयणी देखून आमी केदाळे जाणवाय मागचे म्हणचे आमी काले संवसाराचे आस्त भोवती मागो हें पुरा मागा नाका तें ऑटोमॅटीक मेळटा हें पुरो ऑटोमॅटीक मेळटा ह्या संवसारी वस्तू खातीर मागा नाकात मोगाच्या सर्गीच्या वस्तू खातीर मागा तुमी सर्गीच्यो वस्तू तुमकां जाय देवाची जाणवाय देवाची काकोळतो देवा तें असली कृपा हें सगळें देवातान भक्षण आमकां देवाचो अनुभव पवित्र आत्म्याची सकत पवित्र आत्म्याची फळां पवित्र आत्म्याची देणी सर्गींच्या राजांत कितें लिपोवन दवरलां तशें वैभव आमकां जिवंत आसतना पळयजे मेल्या उपरांत पळोवंक आमी आशेवचे नाका जिवंत आसतना पळयजे आमी देवाचें स्वरूप आमी पळयजे देखून ह्यो आत्रेक तुमी दवरया संवसारी ह्या मेटेरियल आमकां मागा नाकात मोगाच्या भावा आनी भयणी तुमचें एक दीस घरय आसचें ना तुमचे कुटामी आसचें ना तुमच्यो गाडयोय आसचे नात तुमकां खंयचें आसतना एक दीस सगळें नासतलें उरतले म्हळ्यार कोण म्हजो आनी तुजो पवित्र आत्मो म्हजो आनी तुजो आत्मो पवित्र आत्म्या सांगता मेळ्ळो वय जाल्यार खंडीत जावन आमी सर्गींच्या राजांत सांगता मेळटले हे संवसारी पुरा तात्कालीक मोगाच्या भावा आनी भयणी देखून संवसारा फाटल्यान तुमी धांवा नाका तुमी देवा फाटल्यान धांवा संवसार तुमच्या फाटल्या बरी येवच्या बरी देव करतलो मोगाच्या भावा आनी भयणी कितें तुमकां संवसारांत कितें जाय देव खंडीत जावन तुमकां दया करतलो कितेंच तुमी मोगाच्या भावा आनी भयणी बारूक असो ग्रंथ वाचल्यार तुमकां कळटा कोणून तूं एक भुकेवसाना म्हूण सांगता दावीद राय सांगता हांव इतलीं वर्सां संवसारांत जियेलो अब्राहम बाप म्हणटा हांव इतलीं वर्सां संवसारांत जियेलो म्हज्या देवाक पाती येयलो कोणून तूं भुकेल्लो ताल्लेलो ना ह्या भीक मागले हांवें पळोवंक ना म्हणटा भुकेल्लो ना तानेल्लो ना ह्या भीक मागले हांवें पळोवंक ना तर आमी कशें मागचे आमचोय देव अब्रामाचो देव न्ही गे आमचोय देव इजाकाचो देव न्ही गे आमचोय देव जाकोबाचो देव न्ही गे तर तो देव तांकां राखला जाल्यार कितें आमकां राखनासतना व्हरता गे आमकां सांबाळटा ह्या वर्स कोणें राखलें म्हाका आनी तुका जावंक पुरो तरी गणिता थोड्यांच्या कुटुंबांनी घडलीं आसतलीं पूण देवान खंडीत जावन आमकां राखला आनी सांबाळला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड देखून सोर तरांनी ताका तुमी मानवतल्यात देवाच्या गूण जाणवाय मारिपात सोर तराच्या बऱ्या करून असो फळ दिवन तुमी वाडतल्यात बऱ्या करण्याचे फळ दिवन तुमी वाडतल्यात एक नवे वर्स 2021 आमकां देवान एक नवे वर्स दिला ह्या नव्या वर्सा आमी चड आनी चड फळ दिवन देवा सांगता जियोंक आमकां मुखार वचूंक देव आपण दिता प्रेज द लॉर्ड देखून 3 संगती आमच्या मतीन दवरया 2020 आमचो भावार्थ कसो आसलो आनी 2021 आमचो बरवसो कसो आसा भावार्थ बरवसो आनी आतां आसा आमी एकामेकाक कितें मेळोन आसा आज हे आमचो मोग जावन आसा हो देवाचो मोग आमी वांटून काडून घेवचो देवाच्या मोगांत आमी रावचे
आम्ही तुम्ही तुमच्या घराण्या सांग बरो हांव म्हज्या घरा आसा जावंक पुरो पूण आमी एकवटीत जाल्या कित्याक पवित्र आत्म्यान आमकां एकवटीत केलां पवित्र आत्म्यान आमकां एकामेका सांगाता हाडला हो मोग सदांच आमचे मदें आसूचे हो मोगाचो बांद सदांच आमच्या सांगाता आसाचे कित्याक तुमच्या कश्टांनी तुमच्या खंयच्याय गरजांनी आमी खंडीत जावन पावतले आनी हर एकल्याच्या एकामेकाच्या गरजांनी आमी पावोंक तयार आसाचे देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी 2020 कितें जालें म्हणून टेन्शन करनाकात वरीस करनाकात 2021 बरवशाचें वर्स जावं दी कश्ट येतले पिडाशिडां येतली अनवार येतले कितें जावं दी पूण मोगाच्या भावा आनी भयणी जेजू आमचे सांगत आसा जेजू पैन करतना दोनीर आपोस्तल सगळे आसतले जेजू ते सुकानाचेर न्हीद काडून आसलो आनी वारें वादळ आयलें तुफान आयलें गडगड जगलांनी आयलें आनी सगळ्या बोटीक मारलें बोट तांची हालोवन दोलोवन दोन सगळी वमती बडचार आसली जेजूक ताणें धंकूळ उठयलें आनी जेजू उठलो आनी म्हणालो कित्याक तुमी इतले बिजूड हांव तुमचे सांगत आसलो म्हण तुमकां गुर्तू ना गे पळया मोगाच्या भावा आनी भयणी आमच्या जिवितांत जेजू आसलो एक फावटी आमकां कळना आमकां कश्ट येताना अनवार येताना आमी जेजून आमकां सांडला म्हण कळटा आमी बगता आमी सांडला आमकां देवान कित्याक सांडला बीन सांगता पूण जेजू आमचे सांगता आसा त्या आपोस्तालांक पळया ताच्या सांगता आसलो जेजू थंय न्हिदोन पडला ते जेजू आसतना ती बोट बुडची कशी जेजू आसतना त्या गडगड जगलांनी त्या बोटीक मारचें कशें ती बोट त्या बोटीर जेजू आसतना कशें वारें वादळ ताका मारचें तो ना गे थंय सृश्टीकर्ता तोच न्ही गे वारें वादळ रचलें कोणें उदक रचलें कोणें दर्यो रचलो कोण ताणें तिणें तर ताका उबे जायनासतना ताका ओबिडियंट नासतना रावत गी तर मोगाच्या भावा आनी भयणी आमचें जिवीत आमचें कुटुंब म्हणलें ह्या दोनीचेर जेजू आसा भावार्थ सांडी नाकात बिलकुल भावार्थ सांडी नाकात कितले कश्ट अनवरां पिडाशिडां आयल्यार बिलकुल भावार्थ सांगनाका धैर्यान रावया आमी धैर्यान हें झुजया मोगाच्या भावा आनी भयणी हें झुजू खोटेपणाचें आनी बरेपणाचें झुज हें वायटाचें आनी बरेपणाचें मोगाच्या भावा आनी भयणी देखून वायट चलवतलें बरेपण चिकतलें कित्याक आमचे सांगत आसा जेजू कशें 2020 आसलो 2021 आनी पॉवरफुली बलवंत जावन म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आसा तो आनी येतलो आनी आसतलो देखून खंयचे प्रॉब्लेम जाल्यार भिये नाकात जेजू तुमचे सांगत आसा जेजू आमचे सांगत आसा म्हणलो भावार्थ दवरया आनी बरवसो दवरया जेजू आमकां बिलकुल सोडचो ना म्हणलो बरवसो दवरया भावार्थ बरवसो आनी एकामेकाचो मोग कुटुंबांत एकामेका राज्य संधान जाय कितें वदवरांत रावल्यार कोणें ना तुमी तांच्या घरा वचा आनी उलया कांय प्रॉब्लेम ना कांय ना राज्य संधान जावया 2021 कोणेंत रागार आसो नजो कोणेंत बेजार येनासो कोणेंत खंती नासो नजो आमी सगळ्यांनी एक जायचे एका उद्देशा खातीर देवान ह्या संवसारांत म्हाका आनी तुका धाडला तुका ह्या संवसारांत तूं आयलाय जाल्यार तुजे वयर एक देवाचो उद्देश आसा तो उद्देश जारी करूंक तुवें सोडिचें जेजू जारी करूंक तयार आसा पूण तुवें सोडल्यार मात्र जर देवाचो उद्देश जारी करूंक तूं सोडनाय जाल्यार ते तुजे कश्ट तुजे मिस्टेक तुजे प्रॉब्लेम्स मोगाच्या भावा आनी भयणी देवाचे प्रॉब्लेम्स न्हय देखून हर एक दिसा मागा हांवें केदळे मागच्या सोम्या ह्या संवसारांत म्हाका कित्याक तुवें धाडलाय ते सगळे उद्देश तुजे उद्देश म्हणजे थंय जारी कर खंडीत मस्त ते कितलीं वर्सां ताचे उद्देश जारी करूंक हांवें सोडूना पूण जारी करता म्हणसरी ताणें म्हाका सोडूना खंयच्या रितीर तरी म्हाका बेंड केला मोल्ड केला मेल्ट केला आनी ताज्या मिसा म्हाका यूज करता जाल्यार सोम्या जेजूची तुमी भुरगीं जावन आसात तुमी तांचे ते कित्याक ताचे तावणून तुमी ह्या संवसाराक आयल्यात ताचे तावणून तुमकां कुटुंब मेळ्ळा ताचे तावणून तुमकां जिणेंत कितें आसा तें सगळें ताचे तावन मेळ्ळा तो ना तो जाल्यार दुसरें कांय तुमचें तें आसतें ना आज कितें आसा सगळें तें देवान तुमकां दिलां मुखल्या वर्सां तो कंटिन्युएशन व्हरतलो तुमचे सांगत आसतलो तुमकां चलयतलो तुमकां बळ दितलो तुमकां घटाय दितलो आनी स रितीचे अनवरांतले अवघडांतले पिडेशिडेंतले औचित्य मरणांतले वायट सक्तीच्या हातांतले दुश्टगायच्या पदवेंतले माटमंत्रां पितिस्पणां नाडीगाडीच्या सक्तेंतले तुमकां सदांच तुमच्या कुटुंबाक तुमच्या घराक तुमचे बिझनेस तुमचे कितें आसा फायनान्स तुमचे सगळे तो देव राखून व्हरतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून आमी कांय भिवचे नाका इल्लोसो वेळ आसा आमकां आनीक एक अर्दे वर आसा बरेंकर आमी मागया तुमची कितें इंटेन्शन आसात तुमी ह्या वेळार मॅसेज करा आमकां तुमची कितें इंटेन्शनां बाकी आसा जाल्यार सांगूंक आसा जाल्यार ह्या मुखल्या वर्सा तुमची कितें योजना आसा जाल्यार ती तुमी ह्या वेळार कमेंट्स करा तुमचे सगळे योजना कितें तुमच्या योजना खातीर मागता
तुमची हर एक योजना येवच्या वर्सा म्हळ्यार 2021 जारी जायचे तुमकां खंयचेच रितीचे एक उणेपण तुमच्या जिवितांत आसूं नजो तुमच्या कुटुंबांत आसूं नजो सगळें देवान भरती करचें बरेंपण करचें प्रत्येक जाण आमी मागया ह्या वेळार आनी तुजी देवाची खुशी आमच्या जिवितांत जारी जावच्या खातीर 3 संगती मात्र उड्यास दवरा ह्या वर्सा आसलो भावार्थ आनी येवच्या वर्सा येवचो वर्साक आमचो भरवसो आनी आतां आसा तो मोग 3 संगती मात्र बाळटात तातूंत मोदें आसा पळय आज आमी कितें मोगान आसा तो मोग शाश्वत उरता तो मोग मात्र शाश्वत उरता तो मोग आनी आपणाव्या भरवसो दवरया भावार्थ आमचो आनीकी वाडया आनी चडया त्या वेळा देव आमकां राखतलो आनी सांबाळटलो म्हणून मागया ह्या वेळार हालेलुया 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 रेख बाबा शंदर बरे कर बले जीजस थँक यू लॉर्ड 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 praise the Lord glorify 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 Jesus thank you Jesus thank you Lord 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 praise the Lord glory 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 राखा बाबा शंदर जीजस 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 तुमची कितें मागणी आसल्यार तुमची कितें इंटेंशन तुमची कितें मुखल्या वर्साची कितें योजना आसात जाल्यार तुमी ह्या वेळार कंप्लीट तरान तुमी आमकां मेसेज करा आनी ह्या वेळार आमी तुमच्या सगळ्या योजना खातीर आमी मागता राखा बाबा शंदर बरें करबले जीजस जीजस राखा बाबा शंदर जीजस 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 ला बाबा शंदर जीजस 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 आत्मीक देणी मेळच्या खातीर मागा मगोच्या भाव आनी भयणी स्पेशली आत्मीक देणी मेळच्या खातीर मागा देव तुमकां धराळ माफान दिता रख बाबा शंदर जीजस राखा बाबा शंदर जीजस 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 रख बाबा शंदर जीजस 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 हालेलुया जीजस 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 रख बाबा शंदर बाबा बाबा शंदर जीजस जीजस पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमी भरया ह्या वेळार पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमी भरया कित्याक देवान आमकां अंत काळ येत आसतना आमकां एक विशेष अभिषेक दिवचे आसा देवान विशेष अंत काळाक तयारी करची अंत काळाक आमकां तयारी करची जावंक पुरो तो अंत काळ फाल्यां या पुरवां केदाळे आमी नेना पूण अंत काळाक तयार करचे अभिषेक आमकां तो दिता ते अभिषेक आमकां मेळ्ळ्यार ते अनॉयंटींग आमकां मेळ्ळ्यार खंयच्याय संगतीचे आमकां खंत आसतना बेजाराय आसतना खंयचेच संगतीचे भेंबिरांत आमचे ना ते अनॉयंटींग आमी कान घेया ते अभिषेक आमी कान घेया ती सकत आमी कान घेया ह्या वेळार रख बाबा शंदर जीजस थँक यू लॉर्ड थँक यू लॉर्ड शाला बरा 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 रख बाबा शंदर पवित्र आत्मा करता हूँ मैं समर्पण ये आत्मा और ये जीवन करता हूँ मैं समर्पण ये आत्मा और ये जीवन हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ शीश को झुका के मैं दिल से कह रहा हूँ पवित्र आत्मा 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 worship and praise you Lord पवित्र आत्मा
आत्मा पवित्र दैत्य जण तुझ्या राजा खातीर वावर करून काशता सुमिया जेजू जे कितें ताणी इंटेंशन घाल्यार तुझ्या राजा खातीर उपयोग कर जेजू ह्या वेळार येवचे वर्स सुमिया जेजू 2021 तुझ्या राजा खातीर वावर करचे बरी तांकां जावं दी जेजू तांचेर तुजो पवित्र आत्मा वत जेजू ह्या वेळार हर एक बांदपास तुझ्या राजा खातीर वावर करच्यो तांकां अडखळ्यो जेजू तुझ्या नांवान तुटून पडून ह्या वेळार वी bind all the power of the darkness and nullify that power in the name of Jesus. If anything coming against the kingdom of God, against we bind and nullify that power right from the name of Jesus Christ. Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Lord. 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 Jesus, Jesus, Jesus. एकल्या बरें काम मेळचें खातीर मागता सुमिया जेजू हे नव्या वर्सा ताका बऱ्यांतलें बरें काम मेळूं दी सुमिया जेजू ताचे थंय खंयचोय तें बरें काम तुवें दिवच्याक असल्यो अडखळ्यो तुज्या नांवान तुटून उडय ह्या वेळार सुटका दी सुमिया जेजू रका बाबा सुमिया जेजू एका भावाचे घरचे डॉक्युमेंट्स सुमिया जेजू एकदम क्लियर जावन सुमिया जेजू कितनाचे घरचे समस्या आसात ते सगळे परिहार जावन दी ते डॉक्युमेंट्स एकदम जावन दी सुमिया जेजू रका बाबा संदर्भ करबाला रका बाबा औरा लाई ताई 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 बाबा संदर्भ करबाला बाबा संदर्भ करबाला रकाला गुरे जग बाबा संदर्भ करबाला रकाला सब बाबा संदर्भ करबाला गुरे बाबा जय 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 रका बाबा चिलगरी गदगल रखंडला बराबर पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा ओ शला बाबा पवित्र आत्मा तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपने प्रेम से खुदा तू आजा अपनी सामर्थ से हमें भर दे अपनी ताकत से खुदा तू आजा ओ शलबा अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपनी अग्नि से खुदा तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपने प्रेम से खुदा तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपनी ताकत से खुदा तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपने प्रेम से खुदा पवित्र आत्मा bless them Lord bless them bless them bless them bless them look up let your fire fall upon them let your fire fall upon them Lord look up fire 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 look bless them bless them bless them bless them look up bless them Lord look up let your heaven will Lord open right now let your heaven will open right now Lord and pour out your spirit upon them Lord ये शिष्य यावला तुझे सर्गीचे राज मुक्ती जाऊ दे मलबाचे धारा मुक्ती जाऊ दे तुझं पवित्र आत्मा त्यांचे देवून येऊ दे दैविक सत्तेन भरून दे जेजू अपostलांच्या मरियमाच्या देवून आलेल्या पवित्र आत्मा यावेळा जी कोण आमच्या संगत जॉईन झाले त्यावेळा त्यांच्या अर्यकांचेर तू देवून या पवित्र आत्मा तुझी दैविक
सक तांकां लाभ ह्या वेळार अभिषेकाचे अनुभव तांकां जावं दी स्वामी आज ह्या वेळार रख बाबा शंदर जीजा जीजा थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड बाबा रख बाबा उराला 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 करा जीजा थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड ओ बाबा शंदर जीजा 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 थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड रख बाबा शंदर जीजा थँक्यू फादर थँक्यू जीजा थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड प्रेज ग्लोरी 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 रख बाबा शंदर जीजा 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 रख बाबा शंदर जीजा हालेलुया 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 रख बाबा शंदर जीजा थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड प्रेज ग्लोरी 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 रख बाबा शंदर जीजा 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 थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड प्रेज ग्लोरी 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 प्रत्येक जावन एक आवय बाबे आपल्या भुरग्या खातीर मागता ताका एक नॉर्मल डिलिव्हरी जावच्या खातीर या प्रेग्नन्सी आसा या मगती आसा ह्या वेळार खंत बेजाराय सगळी सोन सोडूंक जेजू सांगता जेजूच्या हातान ताका दिया जेजू सगळें नॉर्मल सगळें त्या वेळार संपूर्ण बरें करता त्या भुरग्याक संपूर्ण सुरक्षीत जेजू राखता ह्या वेळार रख बाबा शंदर जीजा थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड ग्लोरी 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 रख बाबा शंदर जीजा 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 जायत्या जाणांक पवित्र आत्म्याचे अभिषेक मेळटा असा अनुभव करा तुम्ही जी अनुभव जाला जाल्यार तुम्ही आमकां कमेंट्स करा अनुभव जाला जाल्यार जायत्या जाणांक अभिषेक प्रत्येक जाण कुडींत एक 20 सकत देविल्ले बरी एक करंट शॉक लागले बरी आणि कूड सगळी वायब्रेट जाल्ले बरी या खंयचे थंड उदक माथ्यार पड वतले बरी असले जायते अनुभव जाती आसा जायत्या जाणांक जी कोणाक जाता तुम्ही जायते कमेंट करा हेरां की भावार्थ सोडून बरोबर असो तांकां जावं द्या न्ही की देव तुमकां आपडले अनुभव जाल्ले तुम्ही या वेळार कमेंट्स करा रख बाबा शंदर बरे करबला पुरे दादा शंदर बरे करबला रिकेला पुरे दादा बाबा शंदर जीजा थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड ग्लोरी 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 जायत्य जाणांची कुटुंबां देव आशीर्वादित करता ब्लेस करता कुटुंबां कांय खंत हुस्को तुम्ही कितेंच धरनाकात कुटुंबा विशयी सगळें जेजूक समर्पण कर दिया आनी जेजू सगळें 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 त्या महिमे खातीर ह्या वेळार जप बाबा शंदर करबला रख बाबा बाबा शंदर शब बाबा शंदर जीजा 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 बोले बाबा 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 शंदर बरे करबला जेजू सगळ्यांक जेजू कितले पळया बरें करते आसा सगळ्यांचे तडेची घरां सहित अभिषेक करता घरांत पावर सगळो वळते आसा म्हूण सांगतात पळया बाबा 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 सदर सदर सगळ्यांचे तडे प्रचे लॉंग उबे रावता म्हणटा पवित्र आत्म्याचे अभिषेक ह्या वेळार रख बाबा शंदर बरे करबला रका रका जीजा थँक्यू लॉर्ड 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 प्रेज द लॉर्ड ग्लोरीफाय मायटी गॉड हालेलुया वर्शिप यू बाबा बाबा शंदर बरे करबला रकाला बाबा 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 शंदर बरे करबला रका शुभ बाबा बाबा शंदर विजय बाबा शंदर 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 करबला रख बाबा शंदर बरे करबला जीजा थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड बाबा शंदर रख बाबा आई दाई 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 रख बाबा शंदर जीजा 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 थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड ग्लोरी 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 रख बाबा शंदर जीजा 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 थँक्यू लॉर्ड थँक्यू जीजा थँक्यू लॉर्ड शब बाबा शंदर करबला रख जीजा थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड प्रेज ग्लोरी मायटी करबला रख बाबा शंदर जीजा थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड ग्लोरी 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 रख बाबा शंदर जीजा जीजा हालेलुया 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 रख बाबा शंदर जीजा जीजा थँक्यू लॉर्ड थँक्यू अभिषेक 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 सगळी ह्या वेळार गिफ्ट ऑफ टंग्स यूज करा गिफ्ट ऑफ टंग्स यूज करा रख बाबा शंदर जीजा थँक्यू थँक्यू फादर थँक्यू जीजा थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड थँक्यू फादर थँक्यू जीजा थँक्यू लॉर्ड थँक्यू रख बाबा शंदर जीजा थँक्यू लॉर्ड शब बाबा शंदर जीजा जीजा रख बाबा यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय
ತಂದೆ ಪಿಟ್ಟೋಗದರೆ ಮಾಕ್ತಾಯ ಅವಳ ತಂದೆ ಪಿಟ್ಟ ಹರಿಯಾಗಿ ಬಿಡಾಕಿದ ಹರಿಯ ಜೇಸುच्या नावाने ಅವಳ ಸುಟ್ಟನ್ ಪಡಂದಿ ಅವಳ ಸುಡ್ಕ ಮೆಳಂದಿ ಅವಳ ಜೇಸು ಪವಿತ್ರ ನಾಮ receive the healing in the name of Jesus receive the healing in the name of Jesus receive the healing in the name of Jesus rekababa shantar berekarbala rekababa touch them Lord touch them Lord touch them Lord Jesus rekababa shantar Jesus thank you Lord thank you baba यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय चाहे तुमको दिल से गाए मिल के तेरे नाम यीशु नाम की जय चाहे तुमको दिल से गाए मिल के तेरे नाम यीशु नाम की जय जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु name of Jesus. Fire in your name, fire in your name, fire in your name, fire in the name of Jesus. Open up your heavens, open up your floodgates, pour out your spirit right now, Lord Jesus. Worship Lord, worship the Lord, worship the Lord, worship the Lord right now. We lift up your name, Lord Jesus. Bless us, bless us, bless this coming year, Lord Jesus. Bless this coming year, Lord Jesus. Let your promises be done. Let your promises be fulfilled, Lord Jesus. यीशु नाम यीशु नाम Worship the Lord right now. Worship the Lord. Worship the Lord. Worship the Lord. Let us all worship the Lord. More of your spirit, Lord. More of your spirit, Lord. We need more of you, Lord. We need more of you. We need more of you. We need more of you. More of you. More of you, Lord. The mighty God and all the fire, Lord. Jesus, Jesus, thank you, Lord, thank you, Lord. Rakababa Shandar, Jesus, Jesus, thank you, Lord, Lord, Jesus. As Baba Shal Baba Shandar, Rakababa Shandar, Jesus, thank you, Lord, thank you, Lord.
Rakababa Shandar, Jesus, Jesus. Lord Jesus, thank you, Lord, thank you, Lord. Baba, die. Rakababa Thank you, Shandar, Jesus. Jesus. Thank you, Lord. Time, Thank you, Baba, Jesus. time, die. Rakababa Shandar, Jesus, Jesus. Rakababa Shandar, Jesus. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Rakababa Thank you, Shandar, Lord. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Lord, Praise thank you, Lord, thank you, Lord, Worship you, thank you, Jesus. Lord. Thank you, Lord. Rakababa Thank you, Shandar, Lord. Jesus, Thank you, thank you, Jesus. Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Sumia Lord. Jesus, हर एक क्लॅप जेजू हे नव्या वरास एक अत्रेकाच्या वरास सावंदी मरुवशाच्या वरास सावंदी या वर्षा जेजू हर एक कंचंत वाईट त्यांच्या कुटमाग जाऊन दे त्यांच्या ते कित्यंत घट वाईट घडीत त्यांच्या जीवितात घडणं जाऊ दे जेजू तुझ्या पवित्र अमोलिक रक्ताचे संरक्षण तंका दी जेजू तुझ्या पवित्र आत्म्याची वय तंका घाल सोम्या जेजू आणि सुरक्षित तंका राग जेजू सर्व घडतल्या अनवरातल्या पिढेशिरांतल्या औचित्य मरणातल्या वायरसत्यातल्या सगळ्या वाईटाच्या व्हायरसांतल्या जेजू तंका राख आणि सांभाळ सोम्या जेजू हर एकल्या राग जेजू प्रोटेक्शन तंका दी जेजू तुझ्या देवदूतांक त्यांचे जाणणं त्यांची राखण कर सोम्या जेजू आशीर्वादित कर जेजू राखा बाबा त्यांच्या राखण बुडव्या या वेळात ऍक्टिव्हेट जाऊन दे त्यांच्या जीवितांत त्यांना राखणवर सांभाळून दे त्यांना भलायकी देऊन दे सोम्या जेजू संचत पिढा शिड त्यांना दोषी नसल्या बरी या वर्षा मंगळा जेजू या नव्या वरस त्यांना सोम्या जेजू अद्रेकाच्या वरस जाऊन दे सोम्या जेजू हर एक प्रॉस्परिटी समृद्धीच्या वरस जाऊन दे सोम्या जेजू त्यांची किती चिंतापतानी चिंतला सगळी योजना त्यांची जारी जाऊन दे जेजू जेजू त्याच्या सांगता तुझे योजन पहिले जारी जाऊ दे त्यांच्या जीवितात तुझे योजन जारी जाऊ दे जरमाया 29 वर्स 11 त्यांचे ते जारी जाऊ दे जरमाया 29 वर्स 11 त्यांचे ते जारी जाऊ दे जॉन चॅप्टर 14 वर्स 12 त्यांचे ते जाऊ दे जॉन 14 त्यांचे ते जारी जाऊ दे जॉन 14:26 त्यांचे ते जारी जाऊ दे लोक जॉन 15:7 त्यांचे ते जारी जाऊ दे जेजू फिलिपियन्स 4:19 त्यांचे ते जारी जाऊ दे फिलिपियन्स 4:13 त्यांचे ते जारी जाऊ दे लोक बाबा संदर आयसाया 45 वर्स 3 त्यांचे ते जारी जाऊ दे आयसाया 60:11 त्यांचे ते जारी जाऊ दे लोक बाबा संदर्भ जीसस थँक यू लॉर्ड 1 जॉन चॅप्टर 5 वर्स 18 त्यांचे ते जारी जाऊ दे लोक बाबा 2 तिमोथी चॅप्टर 1 वर्स 7 त्यांचे ते जारी जाऊ दे लोक बाबा संदर्भ करबाला रकाला बरा जीसस जरमाया 17:14 त्यांचे ते जारी जाऊ दे लोक बाबा संद जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 9 त्यांचे ते जारी जाऊ दे जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 8 त्यांचे ते जारी जाऊ दे जीसस लोक बाबा संदर्भ जीसस आयसाया 41:10 त्यांचे ते जारी जाऊ दे लोक बाबा संदर्भ जीसस आयसाया 54 वर्स 17 त्यांचे ते जारी जाऊ दे लोक बाबा संदर्भ जीसस रोमन्स 8:28 त्यांचे ते जाऊ दे जारी जाऊ दे रोमन 8:31 त्यांचे ते जारी जाऊ दे लोक बाबा संदर्भ जीसस थँक यू लॉर्ड लोक बाबा संदर्भ करबाला रकाला गुरु संदर्भ बाबा संदर्भ करबाला लोक बाबा उरा जीसस येशुवे आराधने 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 येशुवे आराधने Wisdom chapter 9 verse 10 त्यांचे ते जारी जाऊ दे Wisdom chapter 9 verse 10 त्यांचे ते जारी जाऊ दे लोक बाबा शंकर आराधने 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 येशुवे खाला बरा आराधने आराधने येशुवे आराधने 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 येशुवे आराधने 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 येशुवे
Baba, Raka Baba, die, Raka Baba, Ure Baba, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. Glory, 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 glory. Raka Baba, Shandar, Shandar, Karbala. Raka Baba, Shandar, Thank you, Jesus. Raka Thank you, Baba, Lord. Shandar, Praise you, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Glory, glory, glory. Mighty God. Oh Baba, Shandar, Shandar, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh Baba, Shandar, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh Baba, Shandar, Jesus. Thank you, Lord. Shaka Baba, Shandar, Shandar, Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Raka Baba, Shandar, Jesus, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh Baba. नव्या वर्षाक आम्ही स्वागत करूया या वेळा जेजूच्या पवित्र नामाने या नव्या वर्ष आमका स्वागत करूया 2021 आमका बेसमाचे जाऊन दी हे नवे वर्ष वेलसला आम्ही स्वागत करूया स्वीकार करूया मागण्यांत का स्वीकार करूया पवित्र म्हणजे सत्यांत वर्ष आम्ही स्वीकार करूया बाबा चंद्र संसारात कसले वर्ष जाऊन दी पूर्ण आमका ते प्रॉस्पेरिटीचे आमका ते समृद्धीचे आमका ते रक्षणाचे आमका ते सोडवण्याचे आमका ते सुटकेचे आमका सेवा गुण करचे वर्ष जाऊन दी रोक बाबा चंद्रवर करबाला रकाल आम चित्रले हर एक सापण आमचे छारी जाऊन दे बाबा चंद्रवर करबाला रकाल जेसू सांगत आसोन या नव्या वर्ष आम्ही आराम करचे देवाच्या सांगत आसोन आम्ही पवित्र सत्यना आसोन या आम्ही आराम करचे या वर्ष रोक बाबा चंद्र स्वीकार करूया just receive the new year 2021 the grace of God रोक बाबा चंद्रवर करबाला रिजा all the blessings रोक बाबा receive the blessing 2021 in the name of Jesus Christ रोक बाबा चंद्र Jesus thank you Lord 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 बाबा चंद्र Jesus thank you Lord thank you Lord बाबा चंद्रवर करबाला आराधने आराधने अप्पा आराधने ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ Thank you Jesus praise you Lord hallelujah ragala Baba Chandra Chandra Karbala Rock Baba thank you for the new year Lord thank you for 2021 Lord Jesus everything Lord Jesus you have provided Lord Jesus thank you Lord what our desires Lord Jesus every desires will be fulfilled Lord Jesus Rock Baba Chandra Jesus thank you your plans will be fulfilled in our life Lord Jesus Rock Baba तुझी हर एक योजना 2021 आमच्या हर एकल्याच्या जीवितांत जारी जाऊन दी जेजू हर एकल्याच्या जीवितांत तुझी हर एक प्रॉमिसेस जेजू आम्ही आज क्लेम केली हर एकल्याच्या जीवितांत आमच्या या वेळार जारी जाऊन दी समये जेजू 2021 आम्ही क्लेम केले हर एक देवाचे उतर आमचे ते जारी जाऊन दी जेजू बाबा संदर्भ त्याच्या उत्र मारिफात जेजू तुझ्या उत्र मारिफात दराळ आशीर्वाद आमका मिळू दी दराळ कृपा तुझी मिळू दी समया जेजू आम्ही केल्या सुखे कातरी बक्षणे आमका मिळू दी जेजू रोख बाबा संदर्भ समया जेजू 2021 खंयचे आम्ही पाता करनासतना कुडीच्या वटण्याक आम्ही वळख जायनातले बरी तुमका तू आमका संपूर्ण संरक्षण दी जेजू या वेळार तू आमका संरक्षण दी जेजू रोक बाबा चंद्र जीजा सगळं संसार जेजू आज नवे वर्ष आराम करताना सगळं संसारा खातीर आम्ही मागता जेजू सगळं संसाराके बरे जाऊन दी वर्ष या वर्षा सगळ्यांचे कष्ट हाळू जाऊन दी या वर्षा सगळे बंदडे तुटून पडून दी सैतानाचे काम निर्फळ जाऊन दी 2021 सैताना तुझ्या नावानं आम्ही बांधून घालता या वेळार जेजू तुझ्या पवित्र नामान त्याचे हर एक काम आम्ही बांधून घालता त्याचे हर एक संख्या आम्ही बांधून घालता जेजूच्या पवित्र नामान कोणाकत दशीना जाऊ दी संसारांत देवाच्या भुरग्यांक ती दशीना जाऊ दी रोक बाबा चंद्र बरे करबाला रका भुर लाई थाय रोक बाबा चंद्र ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ರಕ ಬಾಬಾ ಚಂದ್ರ जीजा अभिषेक कान घेऊया आम्ही
माउंट कोणी त्या अभिषेक कान घेऊया सायलेंट 1 मिनिट सायलेंट राहूया काही माग नका सायलेंट राहा डोळे तुमचे दापाडी सायलेंट राहा यावेळेला जेजूची सखत तुमच्या जीवितांत अनुभव करा तुमका जेजू ना पडते तुमच्याकडे उलोंचे अनुभव करा रखा बाबा शंदर बरे खरबला रखा बाबा शंदर जीजा थँक यू लॉर्ड बाबा हालेलुया बाबा शबा बाय ताय बाबा रखा बाबा शंदर जीजा लॉर्ड जीसस टच ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಕಲ ಕಾಪಾಡ್ಚೇಸು ಸಕಡಂಗಡೆ ನೂಲೈಚೇಸು ಯಾವಳ ಸಕಡಂಗಡೆ ನೂಲೈಚೇಸು एकती एकल्याक सुम्याचेसु आयच्या राती तो खाली हातांनी धाडी नाका जिकोन जॉईन जाल्यान सुम्याचेसु हर एकल्याचेर तांच्या कुटुंबाचेर तांच्या भुरग्यां मळ्याचेर सुम्याचेसु प्रत्येक जाण कोणाची तरी भुरगीं ड्रग्साक या मादक द्रव्या सेक्शुअल डिझायर वळख जाल्ली आसा जाल्यार जेजू तांकां सुडका मागता ह्या वेळार हे वर्स तांकां सुडकेच्या वरास जावं दी हे वर्स तांकां सुडकेच्या वरास जावं दी लोक बाबा चंद्र जेजा हर एक मगळाचे आज जॉईन जाल्या हर एकल्याची भुरगीं सुरक्षीत राख आनी सांबाळ जेजू खंयच्यान कांतांनी पडनातले बरी तांकां राखून व्हर जेजू आप फोड जेजू त्या भुरग्यांक राखा बाबा चंद्र जेजा आवय बाबाचो कंत हुस्को सगळो पयस कर जेजू राखा बाबा चंद्र जेजा थँक यू लॉर्ड चंद्र बाबा चंद्र जेजा चंद्र बाबा राखा बाबा चंद्र जेजा थँक यू फादर थँक यू जीजा थँक यू लॉर्ड बाबा चंद्र जीजा राखा बाबा चंद्र राखा बाबा चंद्र जीजा Lord Jesus, bless Lord Jesus, more anointing, Lord Jesus, more blessing and breakthrough in our life, Lord Jesus. Lord, every financially crisis defeated and disconnected from this year, Lord Jesus. Every blessing will come upon our life, Lord Jesus. Baba Chandra, हर एक आशीर्वाद मिळवून दे, प्रॉस्परिटी समृद्धीचे जीवित आमका मिळवून दे यावर्षा. उर बाबा चंद्र आमच्या मिसाव आशीर्वादित कर जेजो, ब्लेस कर हर एकल्याच्या मिसाव जेजो. जी कोण तुझ्या राजा खातीर वावर करतात तांकां सगळ्यांक तुज्यान आशीर्वाद मागता आमी जेजू ह्या वेळार मागता आशीर्वाद जेजू तांच्या हर एक गरजांनी तूं तांकां उदारपणी पाव जेजू फिलिपियन्स 4:19 हांव तांच्या खातीर क्लेम करता आयसाया 45:3 तांच्या खातीर क्लेम करता आयसाया 16:11 तांच्या खातीर क्लेम करता जेजू आनी हर एक प्रॉस्परिटी हर एक समृद्धीचे जीवित तांकां हर एकल्याक मेळो दी म्हण मागता जेजू थँक यू लॉर्ड बाबा चंद्र बरे खरबला रका मायटी अनॉइंटिंग ऑफ द लॉर्ड हालेलुया रक बाबा चंद्र जीजा थँक यू लॉर्ड Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Baba Chandra Karkala, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 तुमका सगळ्यांक हांव बरें वर्स मागता 2021 2021 हे तुमकां आशीर्वादीत जाल्लें जावं दी सगळ्यांक तुमच्या खातीर आमी मागला तुमी मस्त मागला खंडीत जावन तुमचे हर एक मुखलें जिवीत फुडार तुमचो बऱ्या तरान देव चलोवन व्हरोन दी आनी तुमच्या हर एका गरजांनी देव भरपूर मापान तुमकां पावोवन दी आनी समृद्धीचें जिवीत तुमकां दिवं दी म्हणून मागता म्हज्या कुटुंबाच्या तर्फेन प्रत्येक जाण सॅम म्हजे सांगता आसा सिल्वी म्हजे सांगता आसा आमच्या सगळ्यांच्या तर्फेन आनी होली स्पिरीट टिमाच्या हर एका संदेशाच्या तर्फेन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी बरें वर्स मागता तर आमी मेळया खंडीत ह्या वर्स आमकां मेळ्ळा आनी सदांच आमी मेळया सदांच आमी एकवटान रावया मोगान रावया खंडीत भरवोस आमी दवरया आनी भावार्थ आमचो एकवट आमचो सोडया भावार्थी आमचो सोडया तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आनी सर बरें मागता गुड नायट